आणि तुझे बसत म्हणजे पहिले असं हांव मोग करता कित्याक तूं मरतो अपारिमितांनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो ह्या मोगान जियोंक आनी मरोंक हांव कशी व्हरतां आमेन. दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरतां आनी ती कंटाळटां कित्याक तांचे वरवीं तुजें तिची शिक्षा म्हाका फावो जाली पूण चड करून तुका भोव बरें आनी सर्वस्त प्रास चड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांव एकमान केलो देखून तुज्या कृपेच्या आदारान मुखार पातक करिना म्हूण आनी पातकाचे समय सुकयतली म्हूण तीर निश्चय करतां आमेन. म्हजे राणी आनी म्हजे माये हांव म्हाका सगळो तुका दितां आनी म्हजें मुक्तीपण तुजें तें दाखोवच्या कांयच्या दिसा हांव तुका समर्पितां. म्हजे दोळे म्हजें कान म्हजें तोंड म्हजें कळ म्हाका सगळोच कांय दवर नासतना देखून मोगाळे माये हांव तुजो जाल्ल्या वरी राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी सास्तांनी वस्त म्हणल्या परी सुमयेच्या बुडव्यान मुरी एक बरी कबार हाडली नमाय बरले सुमगे संगता आश्रय भितर तूं सदैव सदैव पॉल जगुस्यन जिज आपले सुमयाची साकर नमाय मुरे बरले सुमगे संगता आश्रय भितर तूं सदैव सदैव पॉल जगुस्यन जिज आणि देव सपूत मरी सलो नमाय मुरे बरले सुमगे संगता आश्रय भितर तूं सदैव सदैव पॉल जगुस्यन जिज बाकी येऊन ती देवाची माया मग पसो विनंती कर प्रार्थुया येसुमया बडव्यान बरी कबार दिल्ले उबरी तुझ्या पतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाण जाले हांव ताच्या कश्टांनी कुरसरी जिवनपणाच्या अंत कमी पावाशें तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणी वत मग मागता हांव त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया मारिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक देवा बड्या म्हणजे रखण्या सगळीं दयेन म्हाका दिलाय तो बेन म्हजी मोतू सोडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. सस्नसो विशय दी तांकां येसुमया निरंतर प्रकाशांचेर फांकोवन दी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन. सतमंतां देवाक सरपदरा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक जो बजत मेरी गर्भे संबलो हांव का मरिता हांव जल्मलो 5 पुस्तकात आनी कसो असले ताका कुसार जोडलो तो मेळून ताका नेके पिलो तो मेल्ल्या मदीं देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सर्गाक चडलो सरपदा देवपाच्या उजव्याक बसला तें तांव जिवानी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बगसाणें कुडीचें जिवनपण सस्नाचें जिवीत आमेन. आमच्या पासर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. नमाय मुरे कृपेन बदले सुम तुझे संगत आश्रय भितर तूं सदैव सदैव पॉल जगुस्यन जिज नमाय मुरे कृपेन बदले सुम तुझे संगत आश्रय भितर तूं सदैव सदैव पॉल जगुस्यन जिज नमाय मुरे कृपेन बदले सुम तुझे संगत आश्रय भितर तूं सदैव सदैव पॉल जगुस्यन जिज महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक संतोष मिस्तेर पयलो मिस्तेर मडये बडवो खबर दिता आमच्या पासर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्या जाता तुज्या संवसारांत जावं. नमाय मुरे बदले सुम तुजे संगत आश्रय भितर तूं सदैव सदैव पॉल जगुस्यन जिज नमाय मुरे बदले सुम तुजे संगत आश्रय भितर तूं सदैव सदैव पॉल जगुस्यन जिज नमाय मुरे बदले सुम तुजे संगत आश्रय भितर तूं सदैव सदैव पॉल जगुस्यन जिज नमाय मुरे बदले सुम तुजे संगत आश्रय भितर तूं सदैव सदैव पॉल जगुस्यन जिज नमाय मुरे बदले सुम तुजे संगत आश्रय भितर तूं सदैव सदैव पॉल जगुस्यन जिज नमाय मुरे बदले सुम तुजे संगत आश्रय भितर तूं सदैव सदैव पॉल जगुस्यन जिज नमाय मुरे बदले सुम तुजे संगत आश्रय भितर तूं सदैव सदैव पॉल जगुस्यन जिज नमाय मुरे बदले सुम तुजे संगत आश्रय भितर तूं सदैव सदैव पॉल जगुस्यन जिज
Namaan mo rin pemberle sum tuje sangat asrem bitartun sadai masti Paul jagusyen jiso. Namaan mo rin pemberle sum tuje sangat asrem bitartun sadai masti Paul jagusyen jiso. Mahima Bapa kani Putra kani Pawit miyak. ये मुझे जिस चिपत काम काम बख्शी कंड चौजान कानिवार समय सत में आसर कर तो ची काकुल जी अतिगस्ल्यां सरगा वन पवई दूसरा मिस्टर मोरी एलिजाबेथ जी बैठ करता हम सोदिस परतो ग्रासा समकांदी आणि हम चेसुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पत्कां बगोस आणि आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार Bagi Maria Dach may maupiyang kati unati karatam chamur na chakali amen. Bagi Maria Dach may maupiyang kati unati karatam chamur na chakali amen. Bagi Maria Dach may maupiyang kati unati karatam chamur na chakali amen. Bagi Maria Dach may maupiyang kati unati karatam chamur na chakali amen. Bagi Maria Dach may maupiyang kati unati karatam chamur na chakali amen. Bagi Maria Dach may maupiyang kati unati karatam chamur na chakali amen. Bagi Maria Dach may maupiyang kati unati karatam chamur na chakali amen. Bagi Maria Dach may maupiyang kati unati karatam chamur na chakali amen. Bagi Maria Dach may maupiyang kati unati karatam chamur na chakali amen. Bagi Maria Dach may maupiyang kati unati karatam chamur na chakali amen. दसा दिन तसा सदा सर्वता आमेन. ये मुझे जिस आमचे काम काम बक्षी एम कंड चौजांतल्या आमकां निवार सुमे सत्मे आसड कण तुजी काकुलतेची अतिगसल्यांक सदावन पाय. तिसरो मिस्तेर बेतलेमान जिजू जल्मता आमच्या पासर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. Namaan mo rin pemberle sum tuje sangat asrem bitartun sadai masti Paul jagusyen jiso. Namaan mo rin pemberle sum tuje sangat asrem bitartun sadai masti Paul jagusyen jiso. Namaan mo rin pemberle sum tuje sangat asrem bitartun sadai masti Paul jagusyen jiso. Namaan mo rin pemberle sum tuje sangat asrem bitartun sadai masti Paul jagusyen jiso. Namaan mo rin pemberle sum tuje sangat asrem bitartun sadai masti Paul jagusyen jiso. Namaan mo rin pemberle sum tuje sangat asrem bitartun sadai masti Paul jagusyen jiso. Namaan mo rin pemberle sum tuje sangat asrem bitartun sadai masti Paul jagusyen jiso. Namaan mo rin pemberle sum tuje sangat asrem bitartun sadai masti Paul jagusyen jiso. Namaan mo rin pemberle sum tuje sangat asrem bitartun sadai masti Paul jagusyen jiso. Namaan mo rin pemberle sum tuje sangat asrem bitartun sadai masti Paul jagusyen jiso. Mahima Bapa kani Putra kani Pawit miyak. ये मुझे जिस आमचे पत्काम काम बक्षी एम कंड चौजांतल्या आमकां निवार समय सत्मे आसड कण तुजी काकुतजी अतिगसल्यांक सरगावून पावय. सौत मिस्तेर मोरी बाळोक जिसूक तेंपलान भेटयता.
आमचो दीस परतो ग्रासास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. भगवंती मरिये देवाची महिमा पियांका ती विनंती करात आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगवंती मरिये देवाची महिमा पियांका ती विनंती करात आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगवंती मरिये देवाची महिमा पियांका ती विनंती करात आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगवंती मरिये देवाची महिमा पियांका ती विनंती करात आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगवंती मरिये देवाची महिमा पियांका ती विनंती करात आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगवंती मरिये देवाची महिमा पियांका ती विनंती करात आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगवंती मरिये देवाची महिमा पियांका ती विनंती करात आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगवंती मरिये देवाची महिमा पियांका ती विनंती करात आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगवंती मरिये देवाची महिमा पियांका ती विनंती करात आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगवंती मरिये देवाची महिमा पियांका ती विनंती करात आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. जसा दिन तसं ता सदां सर्वता आमेन. हे म्हज्या जीस आमचे पथकां आमकां बक्षी एमकणाच्या उज्यांतल्या आमकां निवार समय सत्म्या सडकन तुजी काकुलतेची अत कसल्या सर्गावन पावय 500 मिस्तेर सुकलो भुरगो जीसो तेंपलान मेळटा. आमच्या पासर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मुरे प्रभुरले सुम तुझे संगता श्रेय भितर तू सदैव मस्ती पाल जगुशन जिस नमान मुरे प्रभुरले सुम तुझे संगता श्रेय भितर तू सदैव मस्ती पाल जगुशन जिस नमान मुरे प्रभुरले सुम तुझे संगता श्रेय भितर तू सदैव मस्ती पाल जगुशन जिस नमान मुरे प्रभुरले सुम तुझे संगता श्रेय भितर तू सदैव मस्ती पाल जगुशन जिस नमान मुरे प्रभुरले सुम तुझे संगता श्रेय भितर तू सदैव मस्ती पाल जगुशन जिस नमान मुरे प्रभुरले सुम तुझे संगता श्रेय भितर तू सदैव मस्ती पाल जगुशन जिस नमान मुरे प्रभुरले सुम तुझे संगता श्रेय भितर तू सदैव मस्ती पाल जगुशन जिस नमान मुरे प्रभुरले सुम तुझे संगता श्रेय भितर तू सदैव मस्ती पाल जगुशन जिस नमान मुरे प्रभुरले सुम तुझे संगता श्रेय भितर तू सदैव मस्ती पाल जगुशन जिस नमान मुरे प्रभुरले सुम तुझे संगता श्रेय भितर तू सदैव मस्ती पाल जगुशन जिस महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. हे म्हज्या जीस आमचे पथकां आमकां बक्षी एमकणाच्या उज्यांतल्या आमकां निवार समय सत्म्या सडकन तुजी एकाकुलतेची अत कसल्यांक सर्गावन पावय. नमारणी एकाकुलतेचे माये नमन आमच्या जिवा अमृत आनी बरोशा तुका आमी उलो मारता. आमी परदेशी वेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणत आसता आस्कार उस्कार सण आमी दुदान करता. तर आमचे शेकाये ते तुजे काकूचे दोळे आमचे वे पडती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे सदैव फळ जिसूक आमकां दाखय. हे दयाळी मोगाळ दुर्लभी अवकारी मरये भगवंती देवाची माया पासो विनंती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.
संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजा बलिदान भेटून बापा मंदिरान जमल्या भक्तीन माना काळजा काळजा कुटमास फिरिता महिमा तुझी सदा संतोषान गायता उतर तुझे ऐकूंक आशेता जिनियंते पालच्या कृपा मागता जीविताच्या हुंड्या कत्रेता सस्ती जीविती म्हण परता संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजा बलिदान भेटून बापा मंदिरान जमल्या भक्तीन मानान कालत्या काळजा कुटमास फिरिता महिमा तुझी सदा संतोषान गायता. बरो दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकानो नव्यानाच्या 7व्या दिसाच्या नव्यानाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. तुमची ते सवा घेवन ह्या पुंतळार तुमी हांगासर हें नव्यान करच्याक आयल्यात. माध्यम मुखांतर सदांच हें 7वें नव्यान करच्याक तुमी आयतीन जाल्यात. तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत मागतना आयच्या दिसा प्रती रितीन आमी नियाळसो विशय जावन आसा. आसता तो नांदिता तो देवाक चड मोगाचो कुटुंबांत उदार जाया देवाची बेसांवां जोडा सांजूद उदारपणाक आदर्श म्हणलो संदेश आमी नियाळतना ह्या पुंतळाच्या समेस्त दानी खातीर विशेश करून आमी मागता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन ह्या पुंतळाक दैत्य जाणारी येदळ पर्यंत आदिंतावन कुमो केल्ली आसा. ह्या सर्व दानीचो उडास कडून तांचे पासून आमी मागता. ह्या संदर्भार विशेष करून अर्गां ते सवा पासून मीस पेटयता फबी आनी जेस्सी मेंडोन सदवा खातर मग उपकार मेळिल्ल्या खातीर अर्गां बीस दिता किशोर मिनेजीस कुवेट ग्लेन डिसोजाच्या जल्म दिसाक अर्गां बीस दिता गिलबर्ट डिसोज आनी कुटाम USA. अर्गां ते सवा पासून मीस पेटयता फिलिप नेरी सेरावो IC कॉलनी मुंबई. देवदीन एलिझाबेथ देसाच्या आत्म्यापासून मीस पेटयता फिलिसिटा डिसोज आनी कुटाम एरमाळ. बरें लाईफ पार्टनर मेळच्या इरेद्या पासून मीस पेटयता केविन टेल्लीस बेंगलोर. देवदीन लोलिन टेल्लीस हाच्या आत्म्या मीस दिता विक्टर स्टॅनली आनी कुटाम बेंगलोर. आवयच्या आनी वयनीच्या बऱ्या भलायकेच्या खातीर मीस दिता लुईस मिरांदा कुवेट. बऱ्या भलायकेच्या इरेद्या पासून मीस दिता LC आनी ग्रेगरी लोबो विक्रोली मुंबई. अर्गां मीस दितात हेलेन कोएल्लो मुंबई मेबल डिसोजा बळकुंजे सॅन्ड्रिया एतिशा पिंटो पवित्र काळजवडो नॅन्सी सल्डाना मदर तेरेजवडो फातिमा लीना आनी कुटामो शिवमोगा. ते संपसून मीस पेटयता एडलिन इव लोबो किरें. देवदीन निकोलस आनी मारिया डिमेलोच्या आत्म्यापासून मीस पेटयता शालेश फर्नांडीस कुवेट. पुलगर्दींतल्या आत्म्यापासून मीस पेटयता जुलियाना कुटिनो लानफुल वाडो. ह्या सर्व रित्या पासून मागया आमा समेस्तां पासून मागया
जे कोणा मागतान बसला असतात सुगडा आस करून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. बापाचे आणि भुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नापे आमेन. आमच्या समी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मगाच्या भाव भयणीनो आमी आमच्या फिरगज पात्रोन सांत जुदाच्या फेस्ताक तयारी जावन हे नोवेनाचे भक्तीपण आचरून आसा आनी आज ह्या सकाळच्या वेळा आमी देवाक अर्गां बलिदान भेटोवंक आयल्या. देव आमच्या थंय उदार आनी दराळ मनोभाव आसा. जायतें बरेंपण आमकां ताणें लाभयलां आनी तें बरेंपण वळखून आमी हेरां थंय उदार जाय म्हणलो संदेश आयच्या ह्या दिसा आमी नियाळटा. आमी देवा बरीच उदार जावंक आनी दराळ जावंक ह्या मिसा वेळार आमी ताचो आदार मागया. ह्या पवित्रतेंत फावो ते बरी भाग घेवंक सर आमची पातकां आनी उणेपण वळखून घेवया. आमची पातकां वळखून आमी सकट सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवीधरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसार सांगता. मनान चिंतून तोंडा उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच आमकां मरयेक सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करात प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. Krista काकूत कर. Krista काकूत कर. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देव आमच्या मोगाळ बापा धर्मदूतो सांजूत ता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक पावो म्हूण फावो कर. आनी अशें अख्खे प्रितमेचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलान कोरीतकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप. इतलें मोतींत वरा. जो कोण थोडेंच वमता तो थोडेंच लुंवता. जो कोण दाराळ वमता तो दाराळ लुंवता. हर एकलो आपल्या काळजान निर्णय केल्ल्या प्रकार दिवं. रडोन म्हणले बरी न्हय, सुरसुरे करनी न्हय. कित्याक हसत्या तोंडान दितालो देवाक मोगासो. तुमचे तें सगळीं देणी तुमचे तें सगळीं देणी उदंड मापान आसाशीं करची तांक देवाक आसा. अशें तुमकां सदांच गरजे पुरतें सगळें आसून हर एक बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे लागीं सडीत आसतलें. पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें आसा, उदार मनान ताणें दुर्बळ्यांक वांटलें. ताचें दान धर्म ससनाक बळटा. वमतेल्याक बी आनी खावपाक उंडो मेळसो करता तो देव दराळ मापान तुमचो बियाळोय सडयतलो आनी तुमच्या दान धर्माचो फळ वाडयतलो. तुमचे उदार मन आनिकी विस्तार करचे खातीर हर एका वाटेन तुमकां तो ग्रेस्त करतलो आनी तुमची काणीक आमचे वरवीं सबार जाणांक मेळटस देवाक ती आर्गां दिवंक पावतालीं. असले माये मोगाचे सेवे वरवीं देवाच्या लोकांच्या गरजांक पावलेले बरी जाताले मात्र न्हय, जायत्या लोकांतावन देवाक आर्गां स्तुती मेळलेले बरी जातालें. हे माया मोगाचे सेवे वरवीं तुमच्या भावार्थाची तुमी रुजवात दितात. म्हणजे
क्रिस्ताची सुवार्ता तुमी मानतात तशें पाळतात म्हूण तुमचे लागीं कितें आसा तें तांकांय आनी हेरांकी उदारपणी तुमी वांटून दितात म्हूण समजोवन तो लोक देवाक अर्गां दितलो. देवान तुमचे वयर आपली अपार देणी वतल्यान देखून तुमचे ते मायपासाच्या उमाळ्यान बरोवन तुमचे खातीर तो लोक मागतलो. वर्णूंक नजो जाल्ल्या ह्या देण्या खातीर देवाक जावं अर्गां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचे तारण, आमच्या आत्म्याच्या हातांत आसा आमचे तारण. उठ देवा आनी तुज्या वैरींक देसवाट कर, तुज्या दुस्मानांक तुज्या मुखा वयले धांवडा. पूण नितीवन देवाचे सदरे मोका संतोषता, आनंदान गितां गायना म्हणून नाचतात बुडतात. आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचे तारण. आपल्या पवित्र मंदिरांत रावता तो देव, अनाथांचो बापय आनी विधींचो आदार जावन आसा. एक सुर्याक रावंक तो बिडार दिता, कैद्यांक सुडका दिवन सुकेस करता. आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचे तारण. आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचे तारण. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हस्त्या तोंडान दिता तूं देवाक चड मोगासो, देवाचो आशिर्वाद ताचेर आसतलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू म्हणा लागलो, तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया. ना जाल्यार तुमच्या सर्गीच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभासो ना. देखून तूं दान धन करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजयनाका. कपाटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरां तावन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरें सांगून तुमकां सांगता, तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळसो मेळोवन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुठाण जावं आनी गुठाण केल्लें पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतर हें. वाकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी जेजूचो धर्मदूतां पैकी एकलो सांत ज्यूद ताच्या परबेक तयारी करीत आसा. आनी ह्या 9 दिसांचें भक्तीपण आचरण त्या फेस्ताक आत्मीक तयारी आमी करीत आसा. तुमी सर्व
जुदाचे भक्तीक ताच्या मजतीन एक ना एक उपकार तुम्ही जोडून घेतला आसूंक बरो. देवा तानो बरेंपण जोडला आसूंक बरो. खंडी जावन पुरो न्ही, खंडी जावन तुमी जोडला आनी हांवें जोडला, आमी सगळ्यांनी जोडला. आनी त्या खातीर उपकारी मनाचें जावन ताका अर्गां बलिदान भेटोवंक हांगासर आमी ह्या वेळा ह्या देव मंदिरांत आमी सांगाता जमल्या. तुमी मात न्ही, तुमी यात्रेक हांगासर आयिल्ले भक्तीक मात्र न्ही, आमी समेस्ता देवा तावन उपकार जोडलेले म्हूण हांवें सांगलें. आमी सक्कड देवाक ऋणकारी. कित्याक म्हळ्यार देवा तावन आमकां लाभलेली कृपे देणी आनी हेर बरेंपण तें अगणीत आमच्यान मेजूंक जायना तसलें. आमी खंयचेंय तें आमच्या हक्कान जोडलेलें या आमच्या हक्कान आमकां मेळ्ळेलें म्हणून आमी सांगूंक जायना. सक्कड देवाच्या उदारपणाक लागून ताच्या धराळ मनोभावाक लागून आमकां मेळ्ळें आसा. सांप्रदायीक जावन आमी देवाक अर्घ दिता आसतना देवान केल्ल्या 2-3 उपकारांक प्रत्येक जावन मुख्य उपकारांक आमी अर्घां दिता. पयलीं आमी म्हणटा देवाक आमी अर्घां दिता, कित्याक म्हळ्यार आमकां मनीस जावन देवान रचला म्हणून. मनीस जावन रचल्या खातीर पयलीं आमी अर्घां दिवचें. कित्याक म्हळ्यार मनीस देवाच्या रचने पैकी अति उत्तम रचना. सर रचने प्रास अति चड अंतर आसो या मुख्य जावन असो व्यक्ती म्हळ्यार या रचना म्हळ्यार मनीस. कित्याक म्हळ्यार देवान मनशाक ताच्याच सारक्याचो आनी सुरपायेचो ताणें रचला. ताका जाणवेन आनी राजावण भरलां. हें राजा म्हणलें तो एक विशय मनशाक हेर सर संगती जावन हेर सर रचना जावन अलग करता आनी आमकां आमच्या पेल्या लागीं आनी तशेंच आमच्या देवा लागीं सन्मान दवरूंक शकता आमकां करता. तशें जाल्ल्यान देवान आमकां जाणवायेन आनी राजावान नेटयलां आनी रचला देखून आमी पयलें देवाक अर्घां दिजें म्हणून. आनी तशेंच ह्या जाणवायेक आनी राजांक लागून मनशाक हुशारकाय आसा. ताका चिंची सकत आसा आनी तो पेल्याक वळखूंक शकता. तितलें मात न्ही, आपल्या रचणाराकी वळखूंक शकता, अशें सन्मान दवरूंक शकता, हेरां कडेन उलोवंक तो शकता. आनी आपल्या हुशारकाय लागून व्हड व्हड कृत्यां करूंक तो शकता. आमी पळयता प्रगती जाल्ले वेळार आमच्या नागरिकांचेर व्हडलीं व्हडलीं अद्भुतां मनशान रचल्यात. कित्याक म्हळ्यार ताका दिल्ली ती जाणवाय या राजांव ह्या कारांक लागून मनशान व्हड व्हड साधनां केल्यांत. आनी त्या देखून आमी म्हणचें मनशाक ही जाणवाय आसा आनी हुशारकाय आसा आनी राजांव आसा. त्या देखून देवान रचलेल्या सर रचना पैकी मनीस अति उत्तम. किर्तनकार एकलो म्हणटा मनीस कोण आंज्या उपरांत तुवें ताका दुसरें स्थान दिलां. आमी आंज्या उपरांत दुसरें स्थान आमकांच आसा. तशें म्हणटाना आमी कितले वर्ते देवा मुखार म्हणून आमी समजून घेवया. त्या देखून आमी देवाक अर्घ दिवचें. देवाक देवा थंय उपकारी म्हण दाखोवचें खंडी जावन वाज बी जावन आसा. दुसरें आमी देवाक अर्घ दिवचें दुसरें कारण आमकां भावार्थी जावन ताणें रचलेल्या खातीर, आमकां क्रिस्तांव केल्ल्या खातीर. कित्याक म्हळ्यार आमी क्रिस्तांव आमी देवाचीच भुरगीं जावन आमकां सोम्यान थंयसर आमकां एडॉप्ट केला. कित्याक म्हळ्यार जेजू देवान ताच्या पुता संवसाराक धाडून आमकां सोडयलां आनी ती सोडून आमकां लाभच्या खातीर सक्रामेंत घडल्यात आनी त्या सक्रामेंता मुखांतर सोम्यांची सोडून आमी आपणावंक शकल्या आनी आपणावन आमी देवाचीच भुरगीं जावंक पावल्या. एक क्रिस्तांव आमी जावन आमकां भावार्थी जावन जियोवचें भाग हें एक विशेश भाग. मनीस जाल्या उपरांत आमकां फाव जावचें आतां व्हडलें भाग म्हळ्यार क्रिस्तांव जावन आसचें. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्तांव जावन आसल्या वेळार आमी देवाचीच भुरगीं जाता. देवाची भुरगीं म्हणून आमी काली उतरांनी सांगल्या पावना. आमी जर चिंतलें जाल्यार देवाची भुरगीं जावन जल्मचें म्हळ्यार देवाच्या सगळ्या राजागत आमी वारसदार जावचें. कित्याक खंयच्या एक ग्रेस्त कुटुंबांत आमी जल्मले जाल्यार त्या कुटुंबाची सर ग्रेस्तकाय आमची जाता. आमी त्या ग्रेस्तकायेची त्या आस्तेची या तांच्या हेर सर संपत्तीची आमी वारसदार जाता. आतां देवाची भुरगीं जावन जल्मचें म्हणटाना आमी देवाच्या सगळ्या राजागत वारसदार जाता.
त्या देखून क्रिस्तांव जावन आमकां जियोंक आमकां भाग मेळ्ळें खंडी जावन सोम्यान आमकां फावो केलें हें दुसरें भोव वर्तें देणें. आनी सांगात आस मनीस जावन जल्मल्या उपरांत आमकां हेर साबार बरेंपण देणी सोम्यान आमकां फावो केला. जावंक पुरो बरी भलायकी आमचे भलायकेचें ताजें मावत समज जाल्यार आमी एक फावटी आस्पत्रेक भेट दिल्यार पावता. आस्पत्रेंत थंयसर वार्डांक भेट दिली जाल्यार आवगाडांक लागून गी या पिडेक लागून गी कश्टोच्या मनशांक थंय पळयतना आमकां देवान इतली भलायकी दिवन चलोवंक केलां पळोवंक अवकाश फावो केला आनी हेर सर बरेंपण ह्या भलायकेक लागून आमी भोगूंक पावता. त्या देखून भलायकी एक देवान आमकां फावो केलें भोव वर्तें देणें. आनी तशेंच आमच्या मतीक समाधान आनी शिकाप आमकां जोडूंक आमकां सोम्यान अवकाश दिलो जाल्यार तेंय आमकां वर्तें देणें. बरें कुटाम समजणी आनी हेर साबार बरेंपण आमकां दिलां जाल्यार त्या सर उपकारांक देवाक आमी उपकारी मनाचें जावन अशें भोव गरजेचें. आनी प्रत्येक जावन ह्या वर्सा तशेंच फाटल्या वर्सा कोरोना पिडेक लागून आमच्याच वळखीची सुमार जाण आसतना भाव भयणी मरण पावली. आमची शेजारची जावन आसूंक बरो या आमच्या कुटुंबांतली जावन आसूंक बरो साबार जाणां देवादीन जालीं ह्या पिडेक बली जालीं. पूण आमी आज हांगासर देव मंदिराक हांगासर आयल्या जाल्यार आमी देवाक अर्गां जाय. कित्याक म्हळ्यार ह्या व्हड महापिडेंतलें सोम्यान आमकां राखलां आमकां सांबाळ्ळां आनी आज आमी भलायके बरीत आसा. तीच पिडा जायची म्हणना हेर खंयचीय पिडा ह्या सर पिडेंतावन आमकां सोम्यान राखलां बरी भलायकी आमकां फावो केल्या. त्या देखून आमी देवाक अर्गां दिजय. तितलें मात न्ही सर आवघाडांतलें अनवरांतलें अपायांतलें आमकां राखून व्हेलां ह्या सर उपकारांक आमी देवाक अर्गां दिजय. हें सर्व बरेंपण ह्या देणी आमकां लाभलां जाल्यार आमी आमच्या हक्काची म्हणून सांगूंक जायना. आमी आमचे हक्क हें आमी जोडून घेतलेलें हाका आमकां हक्क आसा तें आमी सांगूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार आमी आमचे भोंवतणी पळयता कितलेशे दोळ्याचे दिसनातले व्यक्ती आसात तोंटे आसात आनी पिडेन वळवळचे आसात आनी हेर साबार रितीचे अंगविकलाते आसचे मनीस सकड आसात. पूण आमी हे सकड आमकां कसलेंच हें वायट नासतना आमी बऱ्या भलायकेंत देवान सर आमकां बरेंपण लाभलां जाल्यार तें आमच्या हक्कान मेळ्ळें न्ही बदलाक देवाच्या उदारपणाक लागून देवाच्या बरेपणाक लागून आमकां फावो जालां. त्या देखून असल्या उदार मनाच्या असल्या दाराळ मनाच्या देवा परी आमी बरें जावंक हेरांतय उदार जावंक आमकां उलो आसा. कसो तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो गे या सर सांपोवन गे तशेंच तुमी चड बरें जाया म्हणून सोम्यान सांगलें उतर आमी मती काडयेत. आमचो सर्गीचो बाप सर बरो बरेपणांत तो संपूर्ण आसा. तशेंच आमी बरेपणांत देवा बरींच बरें जावंक संपूर्ण जावंक आमी प्रयत्न करचो म्हणून सोम्यान आमकां उलो दिला. तशेंच बक्षुंच्याती तो आमकां उलो दिता कसो तो त्या बक्षिनांतल्या साकराच्या त्या वापारीन आमकां स्पश्ट करता. आमी हेरांक आमच्या थंय सुकोन पडलेल्यांक बक्षूंक तयार ना जाल्यार आमचो सर्गीचो बाप आमकांय बक्षिना. त्या देखून तो कसो आमकां बक्षून तुवेता आमकां सोजून दवरता आमचे थंय सोड जोड करून तुवेता तशेंच आमी दाराळ आनी उदार जावन हेरांक बक्षी जाय म्हणून आमकां तो उलो दिता. आनी हें आमकां मेळिल्लें बरेंपण हांवें सांगलें उदारपणान आमी हेरांक दी जाय म्हणून. हें कशें दी जाय आयच्या पयल्या वाचपांत थंयसर कोरिंथकारांक बरयल्ल्या त्या दुसऱ्या पत्रांत सांग पावलो थंयसर स्पश्ट सांगता तो हास्त्या तोंडान देवाक दिवचो देवाक मानवता. हास्त्या तोंडान म्हळ्यार तो दान धर्मा विशयांत त्या पॅरेग्राफांत बरो नासलो. तुमकां कळीत आसूंक बरो कोरिंथाचे क्रिस्तांव ग्रेस्त मनीस कोरिंथ पिलिप्पी हे सकड ग्रेस्त गांव थंयसर ते कारावळीच्या तडीर आसले तसले बंदराचे प्रदेश आनी मस्त ग्रेस्तकाय मस्त बिजनेस थंयसर चलताले. आनी ह्या पावलून सुवार्ता परगट केले पैकी क्रिस्तांव जाल्ले मनशा पैकी साबार जाण ग्रेस्त आसले. आनी तांचे दावन आनी तशेंच पिलिप्पीच्या शारांतल्या क्रिस्तांव दावन सांग पावलून दान एकठांय केल्लें जुदयांत आसलेल्या त्या दोबळ्या क्रिस्तांवांक व्हरचे खातीर. त्या देखून दान जमोवच्या त्या संदर्भार तांकां त्या दान धर्मावशांत तो बरयता आनी थंयसर तो तांकां स्पश्ट करता कितें म्हळ्यार वमतल्याक बी आनी खावपाक उंडो मेळ असो करता तो देव
दाराळ मापान तुमचो बियाळोय सडयतलो आनी दान धर्माचो फळ वाडयतलो. तुमचें उदार म्हणून आनीकय विस्तार करचे खातीर खरी एक वाटेन तुमकां तो ग्रेस्त करतलो. अशें उदार मनान दान दिवचो मनीस देवाक मानवता मात्र न्ही ताका दाराळ प्रतिफळय लाभतलो म्हणून सांपालो ह्या त्या वाचपांत आमकां उडास करता. आमकां देवान दिल्ले वेळार आमी उदार मनान दी जाय तितलें मात न्ही, त्या वेळार देवूय आमकां उदार मनान आमची ग्रेस्त या आमचे देणी तो सोडयतलो म्हणून आमकां थंयसर उडास करचें न्ही. आतां आमकां मेळ्ळें बरेंपण आमकां मेळिल्ले संपत्ती या हेर कितेंय बरेंपण सर्व आमी हेरां लागीं वांटून घे जाय. उदार म्हणून हेरां सांगाता दी जाय, हेरां सांगाता वांटून घेचें म्हणून सोम्यान आमकां ह्या अपोस्तलान आमकां उडास केलो. खंयचें मनोबळ दिजे आयच्या वांजलांत जेजू दान धर्माची शिकवण दितना थंयसर स्पश्ट करता. थंयसर दान धर्मा विशयान शिकवण दितना सादारण जावन दान धर्मा विशयांत सकट धर्मांनी उल्लेख आसा. दान धर्म करचें बरें ताका जावन आमच्या लागीं आसलें हेरां सांगता वांटून घे जाय म्हणून सकट धर्मूय थंयसर आमकां सांगचें आमकां वाचूंक मेळटा. पूण सबार जण आमी पळयता आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत नांव जोडचे खातीर दान धर्म करचें तसलें नांव आपणाचें नांव मार्बलार घे ग्रानायटार तें घालूंक जाय, आपणाचें नांव पेपरार येय जाय, सक्टांनी आपणाक पळय जाय, सक्टांनी आमकां शाबासकी फाटय जाय, असलो एक मनोभाव जेजूच्या काळार आसलो. त्या देखून तो जेजू हांगासर सांगता तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजय नाका, हांव इतलें बरेंपण करता, इतलें दान दिता हें सकट सांगून तूं कोंब वाजय नाका. तुजें दान धर्म करतना तुज्या उजव्या हातांत कितें करताय तें दाव्या हाताक कळना जावं. असाध्य न्ही गे, उजव्या हातांत कितें आमी करता तें दाव्या हाताक कळना जावन अशें तें भारी असाध्य. म्हळ्यार सोम्यान सांगचें कितें म्हळ्यार गुपीत जावं दी तुजें. तूं हांगासर कितें करताय म्हणलें तुज्या पेल्याक ह्या दुसऱ्यांक कळना जावं, गुपीत रितीन कर, गुटान कर आनी तस जाल्यार देवाचें आशिर्वाद आसा. जर तूं सक्टांनी पळय जाय तुजें नांव आशेवन तुजें हेरांनी होगळीक आशेवन तूं करताय आनी गौरव आशेवन करताय तर तस जाल्यार येदोळटो प्रतिफळ लाभला. आतां हांवें म्हणचें आमी हांगासर मुर्दम दितना गी ह्या पिरजेंत दितना रावतना जावंक दी आमकां वात दितात ह्या गौरव दितात तें पाड म्हणचें न्ही, हांवें तें बरेंपण पिरगेजेन ह्या हांगाच्या ह्या जागांनी तुमकां दिवचो, मान दिवचो आसवंदी. पूण त्याच कारणा खातीर सक्टांनी आमी पळय जाय म्हणल्या कारणा खातीर जर आमी दान दिता तें ताजो प्रतिफळ येदोळटो लाभला म्हणून हांगासर सोम्यान सांगचें. आनी ताणें सांगचें आमच्या काळजांत ये जाय आनी ताणें परतून आमकां त्या विधवीच्या काणिके विशयांत उल्लेख करतना थंयसर स्पश्ट केलां कितें म्हळ्यार त्या विधवीन खंयच्या मनोभावान दिलें गी म्हणून. थंयसर जेजू देवळाच्या सामकार बसून आसलो आनी बसून आसलेल्या वेळार ग्रेस्त मनीस फारीजेव बिजनेस मनीस सकट मस्त दुडू हाडून देवळाच्या त्या गजानांत घालताले. मस्त दुडू व्हड गणयांनी तसोंगी बरो कित्याक म्हळ्यार तांकां देवळा विशयांत गौरव आसलो. पूण ताज्यांनी चड ते नांव जोडचे खातीर व्हड आवाज करन ती भांगराची नाणयांगी थंयसर त्या गजानांत ते घालताले. पूण त्याच वेळार एक भोव दुर्बळी विधव स्त्री येवन तिचे लागीं आसले तांब्याचे 2-3 नाणयां तीं काडून लोक कोणी पळयनातल्या वेळार लोक घालचें सोम्यान पळयलें आनी तो म्हणूंक लागलो हांगासर ह्या देवळाच्या कजनांत घाल्ल्या दुडवा पैकी त्या स्त्रीयेन चड गेलें. तिचे 2-3 तांब्याचे पयशे कांयच न्हय, ह्या उरल्या मनशांनी ग्रेस्त मनशांनी घाल्ल्या दुडवा मुखारीचे पयशे कांयच न्हय. पूण सोम्यान पळयलें तिचें काळीज, तिचे लागीं आसलेंतलें उरोवन आपणाक कितें आसलें तिची पोडूच त्याग करून तिणें देवळाक दिलें. त्या देखून तिचें दान हेरां प्रसक चड देवाक मानवालें म्हणून सोम्यान थंयसर शिकोवचें. हेरांनी पळोवचे खातीर आमी भक्ती करच्यो न्ही, बदलाक आमच्यो भक्ती करण्यो म्हळ्यार जावंक पुरो दान धर्म, जावंक पुरो आमचो उपास, जावंक पुरो आमी करचें मागणें, हे सर आमच्यो भक्ती करण्यो त्यो हेरांनी पळोवच्या उद्देशान आमी करच्यो न्हय. बदलाक सोम्याक मानवा जायी, सोम्यान पळयल्या पुरो त्या उद्देशान आमी करता जाल्यार तो जावन आसा सारको मनोभाव म्हणून सोम्यान आमकां शिकोवचें. अशें दान धर्म करतना आमी कितें जाता, दान धर्म करतना
आमकां सोम्यान आमकां दिल्ल्या बरेपणाक आमी पाटी उपकार दाखयता ताचे थंय उपकारी म्हूण दाखयता मात न्हय आमच्या कश्टांच्या गरजेवंत भाव भयणी सांगता आमी आमचो एकवट दाखयता आमी सॉलिडारिटी दाखयता आमचो एकवट आमी तुमच्या सांगाता आसा भियेनाकात तुमी म्हजे बरींच देवाची भुरगीं तुमी म्हजी भाव भयण त्या देखून हांव तुमकां गौरव दिता म्हाका देवान दिलां तें हांव म्हजें त्याग करून तुमकांय दिता अशें देवाचें बरेंपण तुमच्या सांगाता वांटून घेवता म्हणून आमी अशें दान दितना आमी दाखोवन दिवचें त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सम्या बरी उदार जावया देवा बरी उदार जावया तो आमचे थंय धराळ तो आमचे थंय उदार आनी त्यागाच्या मनोभावान आमी दिवया तुमी ती मदर तेरेसाच्या जिणेंतलें गडीत मस्त बटी आयकलां सांग बरो मस्त बटी उल्लेख करतात गडीत कितें म्हळ्यार मदर तेरेसा एका गल्ल्यांतल्या एका कोमटाक भेट दिवंक गेल्ल्या वेळार थंयसर तिका ती पळयता एक कुटुंब असलें एक स्त्री आनी तिची दोगां भुरगीं भुकेवन आसलीं 2 दीस तावन जेवनात आनी त्या तिका तें पळोवंक जायना तक्षण ती वचून इल्लेशे एक 10 किलो तांदूळ हाडून तिका थंयसर तें शीत करूंक थंयसर हाडून दिता ही तांदूळ घेतली ती स्त्री तक्षण तांतलो एक अर्द वांटो व्हरून खंय गेली वचून अर्द इल्ल्या वेळान पाटी येयली आनी तिणें विचारलें खंय गेली तूं अर्द वांटो तांदूळ व्हरून ताका ती स्त्री म्हणा लागली खंय म्हज्या फाटल्या घरा आनी एक कुटुंब आसा बाये ती 3 दीस तावन जेवनात थंयसर एक म्हजे बरी एक स्त्री आनी दोगां भुरगीं आसात ती 3 दीस तावन भुकेवनात पळय ह्या स्त्रियेची त्या पयल्या स्त्रियेची एक मनोभाव पळया तीच उपाशी आसली आतां तिका इल्लें मेळ्ळें तांतलें तिणें तिच्या आनीक चड गरजेवंत आसलेल्या शेजारनी व्हरून दिलें ती मदर तेरेसा म्हणटा हें एक गडीत आपणा ती मस्त प्रभाव घालूंक शकलें म्हणून मस्त प्रभाव घालूंक शकलें दुबळ्या थंय ग्रेस्काय आसा ती म्हणटा ती वस्तूंची ग्रेस्काय न्ही काळजाची ग्रेस्काय जाय ती आसा म्हणून ती म्हणटाली मदर तेरेसा म्हणटाली मोगाच्या भाव भयणीनो आमी ह्या हांगासर देवाकर बलिदान भेटूंक आयल्या ह्या फेस्ताक तयारी जावन हे नवें आदारूंक आमी आयल्या आमकां मेळचो हो संदेश आमी मोतीन दवरया देवान आमकां जर तर बरेंपण केलां तें आमच्या इतल्याकच आमी उपयोग करचें न्ही आमच्या इतल्याकच आमी तें भोगचें न्ही आमकां मेळ्ळें बरेंपण हेरांक सांगता वांटून दिवचे खातीर देवान आमकां फावो केला त्या देखून आमी देवा बरींच देवान कशें आमकां उदार मनान दिलां तशेंच आमी हेरांक थंय उदार मनान दिवया हास्त्या तोंडान दिवया आनी तसलो व्यक्ती देवाक मानवता आनी त्या विधवेच्या त्या वांजेलांतल्या त्या विधवी बरी त्यागाच्या मनोभावान आसलें हेरांक सांगता वांट घेवचो मनोभाव तसले मनोभावान आमी दिवया आनी तसलें दान खंडी जावन देवाक मानवतलें सांजूद आमचो पात्रोन अशें करूंक आनी आमचो स्वामी येवकारिस्तान आमकां मेळटा ताका आमी भेटता आमच्या जिविताच्या हातान सोडया तोच आमकां उदार मनान आमकां दिवन दी आनी की आमचें बरेंपण ताचें बरेंपण आमकां आमचें थंय सोडून दी आनी सांगात आस आमकां तें वांटून घेवचो तसलो हास्त्या तोंडान हेरांक दिवचें तसलें मनोभाव आमचें थंय वाडोवन दी आनी अशें आमकां सर रितीच्या बरेपणान आनी ग्रेस्कायन आमकां तो बरोवन दी म्हणून आयच्या मिसा वेळार आमी मागया Sumia Geva Karzamchi Mona Sangi Maktavami Tuji Burgi Gevundo Sumia Geva Tujhe Sakti तुझे संगे आज भेटताव कानी पोवी गोवा बुंडो वायनाची का जिनी आमची करून पोवी जाऊज वाडमसो सोमिया कानी घेवनी
उबे रावया. म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें हें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेटक्या पयसेवेच्या आदावा सविस्पोर म्हणून घेवन सर्वेस्परां भगवान धर्मदत्त सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करशिल्लो आनी रगत वारयलें. तीच सडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सडवणीच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्त आमच्या सम्या वरपी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांती उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदूतांच्या बुन्यादीर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या सदळ बऱ्या सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपल्या कुशेन कश मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हे रगात पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. Bawarto so good purgatoria. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवानपणाचो आमी भक्तपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर.
आनी फ्रांसीस आमच्या भगियान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगान वाडय. पुनर्जीवनपणा सबोर सुदूर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजे इश्टगतींत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माये संगती दिसपती भगेवं जुजे भगेवं तो धर्मदुता आनी सर्व घडी तुका मारवल्यान भगेवं जोत्ता देव आनी सर्व घडी तुका मारवल्यान ते सगळे भक्तां बराबरी ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव करी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जे संगता, त्यास जे सतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां लाभय आनी तुजी खुशी सदांच आमचे थंय जारी जावन दी म्हणून सोम्यांत शिकयल्ल्या प्रकार आमी भक्तीपणान मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतलें अपायांतल्यान वरांतलें आनी पिडेशिडेंतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी छडून दरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान नात्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांडी सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. त्यारसोती पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदामणें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकपोटान सांबाळ तुमची येत आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाग. आमेन. सगळ्यांची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पुनर्जीवन जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुझे भाग म्हाका भोवना तुमच्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. मगल बाबडीनो क्रिस्त प्रसाद आसो वेळवो सुमयाचे मास उंड्या रुपये समक वेता भक्तीन आमी कुमगार सेवसो जी बेरी तुमी सेवेत पूण आतां सेवतल्यांनी दावात वयर उजवात पंदा दवरून भक्तीन तुमी कुमगार सेवसो येदना मास्क नीस रावन येया. कुमगार दवरलेंस हांगास कुमगार तुमी सेवसो. कुमगार सेवल्या उपरांत एक दीस ताताचेर घाला लल्लान कुडकी आसा सकला पडून नातले बरी सत्राय सांबाळा. भक्तीन तुमी कुमगार सेवसो. तुका हांव वथयता तुज्या येण्याक दादोस जाता. सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगा तुजो हांव वाशेता. सोम्या तुका हांव वाशेता तुज्या येण्याक दादोस जाता. सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगा तुजो हांव वाशेता.
विश्वासी तूं मोगाळ सोम्या म्हाका विश्वासी राधन्या विश्वासी तूं मोगाळ सोम्या म्हाका विश्वासी राधन्या सुखान दुखान पिडेन भलायकी एक मात आदार तुये सोम्या सोम्या तुका हांव वतयता तुज्या येण्याक दादोस जाता सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगा तुजो हांव वाशेता सम्याक आमी अर्गां दिवया अर्गां दिवचे मुखार सिया सम्यान जायतें बरेंपण आमकां केलां सर बरेंपण ताच्या उदारपणाक लागून आमकां लाभलां ताचे थंय आमी उपकारी मनाचे जावया आमचें जिवीतच ताका आमच्या हातांत आमी सोडया सर बरेंपण आमकां लाभिल्या समी जेजू तुका जावं अर्गां आनी होगळाप सदांच तुका आमी तुजे थंय आमी उपकारी मनाचे जावंक निर्मी सम्या तुवें आमकां दिल्लें सर बरेंपण हेरां सांगाता वांटूंक आमकां शिकय तुजें बरेंपण जावन आसचें आमचो वेळ आमचें बरीं उतरां आमचो दुडूप आमची ग्रेस्तकाय आमचें शिकाप हें सर्व हेरां सांगाता वांटून घेवंक हस्त्या मनान तें पेल्याक दिवंक आमकां शिकय सम्या अशें तुका आमी मानवाले जावन जियोंक आमकां तुजो आदार दी हांगासर आयलेल्या सर आमच्या भाव भयणींचेर तुजें आशिर्वाद घाल सम्या आमचे सांगाता तूं राव सर रितीनी आमकां राखून व्हर आनी सांबाळून व्हर अशें सदांच हास्त्या मनान उपकारी मनान तुका आमी अर्गां स्तुती भेटोवंक आमकां फावो कर प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा भगवान जीव दिता देवाच्या जैतिवंत मरणा पासत ह्या नव्यानाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तातूंत घेतल्या तुज्या पुताच्या मायमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यान तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें मगर भावांनो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिगानो नव्यानाच्या 7व्या दिसा मिसाक येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन एकामेका खातीर मागिल्ल्याक तुमकां हांव अभिनंदन पडयतां देवाची भरपूर आशिर्वादां आमी मागता आज आमी नियाळसो संदेश आसत्या तोंडान दिता तो देवाक चड मोग आसो कुटुंबांत उदार जाया देवाची बेसांवां जोडा
सांजूद उदारपणागादर्श म्हणलो संदेश आज आमी नियाळता हे संदर्भार पुंजाच्या समेस्ततानी खातीर विशेष करून मागता देवाचें उतर नियाळन देवाच्या उतराचेर समजणी दिवन देवाचें उतर आमकां मोडून दिल्लें मनादी बाब ओजवल्ड मंदेरो किरें फिरगेजीचे विगार तांचो हांव मनपूर्वक उपकार बावडटा देवाचे भरपूर आशिर्वाद तांचेर तांच्या मिसावाचेर मागता बापानो तुमकां देव बरें करूं तशेंच म्हज्या मोगाच्या भक्तीकनो प्रतिरितीन माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतल्यांक तुमकांय आमी अभिनंदन पटयता देवाचे भरपूर आशिर्वाद आमी तुमचेर मागता फाल्यां सकाळी 9:30 वरार मिसाचें बलिदान 9:10 तेर्साचें भक्तीपण 9:30 वरार मिसाचें बलिदान उपरांत 9 ताचे उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आसा फाल्यांच्या दिसाचो विशय पिकावळ इतेस्त आसा वावराडी थोडेस देवाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा सांजूद देवा पावण्याचो प्रेरण म्हणल्या विशीं आमी नियाळतल्या देव आपोवण्या खातीर विशेष करून फाल्यांचे दिसा आमी मागतल्या मनादी बाब लॅन्सी जॉयल सल्डाना किन्नीगोळी सेंट मेरीसाचे प्रिंसिपल फाल्यां मिसाचें बलिदान भेटयतले आनी आमचे खातीर विशेष करून मागतले व्हड संख्यान ह्या नव्यानाच्या मिसांत वांटली जावंक तुमकां मोगाचें आपोवणें आमी दिता पुरवा बुधवारा सांजेर 6 वरार नव्यान आसा 7वो दीस सांजेर 6 वरार आमी हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयतल्या बेस्पाचो दीस तो नव्यानाचो 9वो दीस तो नव्यानाचो 9वो दीस बेस्पाचो दीस त्या दीस मी सांजेर 6 वरार आसतलें मिसा उपरांत नव्याना उपरांत सक्रामेंताचें आशिर्वाद बेसांव आसतलें व्हड संख्यान ह्या बेस्पाच्या मिसांत ती वांटली जावंक तुमकां आपोवणें दिता ह्यो ब्रेस्तर ह्या पुंतळाच्या परबेचो दीस त्या दिसा 2 मिसां आसात सकाळी 8 वरार आनी उपरांत 10 वरार 10 वराक पेस्ताचे संभ्रमीक मीस हे मिसाचें बलिदान भेटयतात भोवमनादीक मोन्सिंजर मॅक्सिम नोरोना विगा जनरल मंगळूर देसीस त्या दिसा विशेष करून भक्तिकां खातीर आमी मागतल्या ह्या वर्साचो संदेश आसा देवाच्या उतराच्या प्रेरणांत आमची कुटुंबां घेवन करया सांजूद क्रिस्ती कुटुंबांक आदार म्हणलो संदेश त्या दिसा आमी नियाळतल्या हो फेस्तसो संदेश नियाळतना आमच्या कुटुंबां खातीर विशेष करून आमी मागया फेस्ता बाबतीं मिसां तुमकां दिवंक आसा तर गळे करिनासतना ऑफिसांत तुमी दिवची मुद्दम तुमकां दिवंक उलो दिता मुद्दम तुमी ऑफिसांत दिवची नव्यानाच्या मिसां दिवंक आसा तर गळे करिनासतना ऑफिसांत तुमी दिया फेस्ता बाबतीं फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन उदार मनान कुमो करूंक ह्या वखदां तुमकां आपोवणें दिता विशेष करून पिरजेंत रावूंक खुशी व्हरतल्यांनी सादी पिरजेंत 1000 बेस्त पिरजेंत 5000 प्रधान पिरजेंत ₹25,000 दिवनी सहकार दिवंक ह्या मुखांत उलो दिता मध्यम मुखांत मिसाचें बलिदान भेटयतल्यांनी मुद्दम मिसां इत्यादी तुमी हांगासर कळयलेल्या एकावंटाक तुमी धाडयेत फेस्ताचें एकावंट नंबर हांगासर डिस्प्ले करता तशेंच हांगासर कळयलेल्या ह्या फोन नंबरांक तुमी फोन करना माहेत तुमी जोडून घेवयेत तुमकां समेस्तांक परत देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागता आमचे लागीं स्टॉल आसा स्टॉला भेट दिया थंयसर बेंजार केल्लें तेल बेंजार केल्लें उदक बेंजार केल्लें मीठ बेंजार केल्ल्यो रेल्वको दुंपो तशेंच कथोलीक पंचांग बायबल डायरी इत्यादी वस्तू थंयसर आसात त्यो तुमी घेवच्यो ह्यो वस्तू तुमच्या आत्मीक जिविताक आत्मीक पैनाक सांगात दितात आदार दितात दिसपडतें सैताना विरोध आमच्या आत्मीक दुस्माना विरोध झुजच्या झुजांत आमकां धैर्य दितात आनी जैत जोडून घेवंक आदार दितात त्यो वस्तू वापरन तुमकां ताजो फायदो जोडूंक उलो दिता स्टॉलाक भेट दिया थंयसर आशिल्ल्यो भक्तीक वस्तू घेया दैवी वखदां गांठी दुखी गॅस पिडेक भुरग्यां पिडेक संबंदी वखदां नेत्याला ऑफिसांत मेळटात ती तुमी घेवन ताचो फायदो जोडूंक तुमकां ह्या वखदां आपोवणें दिता तशेंच तुमी आमकां मेळोवंक आसा जाल्यार कित्याक आमकां तुमी मेळयेत आमी तुमच्या सेवेक आयती आसा तशेंच म्हज्या मोगाच्या भावनेन फाल्यां परत आमी सकाळीं 9 वरार मेळया 9:10 तेर्स उपरांत मिसाचें बलिदान आसतलें व्हड संख्यान हांगासर नव्यानाच्या मिसांत वांटिली जावन फेस्ताच्या परबेक आमी तयार जावया परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आतां आमी नव्यानाक आयती जावचें
भगीवन सुताच्या भक्तिकानं क्रिस्ता आपुणे लभलेल्यानं पक्षिकेरे पुरुषताच्या यात्रिकानो देवा उजरी सांज दुवरता तुमच्यो विनवण्यो या तुम्ही समेस पिडेस्तानो कष्टरुष्टानी उरसल्यानो या बरवसो कळबेल्यानो गेया दैविक लयाला वडानं भगीवन सुताच्या भक्तिकानं क्रिस्ता आपुणे लभलेल्यानं पक्षिकेरे पुरुषताच्या यात्रिकानो देवा उजरी सांज दुवरता तुमच्यो विनवण्यो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाव भयणीनो सर्गी सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता बाकी उजूतात देव सर्गा रसांत जेजूच्या जीवनपणाच्या वाईन बेत असोन आमचे पासून विनंती करता सांजूतात देव संत भक्त प्रत्येक जण मरी आमची सर्गीची माई आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारी पात आम्ही सांगता मागया समया जेजू ख्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या घरण्यास वडभाव तुका आम्ही आमचे मागणे भेटयता तुका आनी धर्म दुजूतात देवाक असलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसो आमी उगडास करता भगवंतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता ही जेजू मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या परिमीन मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदान वरवीं देवापा निरंतर रोगलाप लाभता आनी समीस मनीस देवा मानवतात जेजू आमच्या पवर्त उदेशी तूं आतां खरोच आमच्या मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवास्वानी पेल्या सुखरो मोग वाडय आतां आमी बागेवंक जुतात देवाच्या विनवणेन तुजे मारी बादुबारच्यो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवी खुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता ही जेजूच्या पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पाचे न्ही आमी तुजे थंय दवरता तुका समायमा मान आनी उगडाप सदां सर्वदा आमेन बागेवंक जुतात देवाक मागणे ह्या संवसारी जेजू सुसैरो आनी धर्म जावन आसलेल्या बागेवंक जुतात देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडून दरसो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडूनेची स्वार्था तुवें पयस आसले लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्ट दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीच कडस अडचणींनी संपोवन निराशेच्या परिस्थितीत आसलेल्यान तूं किरेत शिरोती जावन आसाय तुज्या मजतीचेर बरवसून म्हजी घर जावन तुज्या पुनशता पातयेन आयलां एकडी बरदोळे दांपया आमच्या गरजां खातीर विशेश करून मागया आमची ते सवां सर्गींच्या बापा थंय आतां आमी भायर घ्या आमी सगळीं बसया मगळ भाव भयणीनो जायतीं जाणां तुमी तुमची ते सवां हांगासर धाडून दितात आनी संगतास आमच्या लागीं मागूंक विनंती करतात आनी खंडीत आमी तुमचे खातीर मागता सर भक्तीका एकामेका संगात आमी मागलें तर देवाचो भरपूर आशिर्वाद आमकां फावो जाता तेका जाणां प्रति रितीन बऱ्या भलायके पासून मागतात दोगां जाणां RTC विकेन्स मेळोवंक तेका जाणां बऱ्या घराण्याची सैरीक फावो जावंक एकल्या जागो बऱ्या मोला विकून वचोवंक एकल्याचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक बरी भलायकी ताका फावो जावंक 7 जाणां बरें काम फावो जावंक 4 जाणांक शिकाप मतींत वरच्या फसोत 4 जाण गांठी दुगूण जावंक एकल्याची गुमटीची शिरेची आनी तकलेची दुगूण जावंक तेका जाणांच्या हातापांयाच्या गांठीची दूख पेंगटाची दूख आनी प्रतिदिन डिस्क प्रॉब्लेम ती गूण जावंक दोगांची वायट सकत पयस सुरोवंक दोगां जाणांची डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक एकले अस्कत स्त्री बरी भलायकी मेळोवंक आनी दोगां जाणां बाबा आनी माया मोगान संतोशान जिवंक आमले पुयण एकल्यान पयस करूंक आनी कुटुंबा समाधान संतोशान जिवंक तेका जाणांची मायग्रेन पिडा संपूर्ण रितीन गूण जावंक तेका जाणां बरी भलायकी फावो जावंक एकल्यान नीट परीक्षा बरयल्या ताच्या रिजल्टा तो राखून आसा बरी रिजल्ट फावो जावन बरी मेडिकल सीट ताका फावो जावंक दोगां जाणां भुरग्याचे देणे फावो जावंक दोगां जाणांक उस्वास काडटना प्रॉब्लेम आसा ब्रिथींग प्रॉब्लेम ते गूण जावंक एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक तेका जाणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक दोगां जाणांची पेंगटाची दुगूण जावंक एकल्याचो कान दुगूण जावंक दोगां जाणां सुडार उलोवंक एकल्यान दिता म्हण बसलेले पयशे वेळार दिवंक दोगां जाणांचे मतीक समाधान लाभोवंक एकल्याचे जॉन्डीस पिडा ती गूण जावंक तेका जाणांचे अमल पिवणे ते सोडूंक बरी जिवीत जिवंक
तेका जणांचे रीण विकेस फारीक करूंक एकल्याचे जागाचे समस्ये ते सगळे संपूर्ण रितीन परिहार जावंक तेका जणांची डायबिटीक कोलेस्ट्रॉल आनी BP ती नॉर्मल जावंक आनी 30 आनी 2 जाणांनी विविध ते सवा खातीर मागोवंक विनंती केल्या. तांचे खातीर आमचे खातीर विशेष करून मागया दिमी घालया आमच्या हात उबारया सर्गीच्या बापाक आमी उलो मारया. अर्गान तुका सोमिया जेजू अगळप तुका सोमिया जेजू स्तुती तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सोमिया जेजू हालेलुया 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 निरंतर उलो मारा सोमिया सोमिया जेजू या सगळ्या भक्तिकांचे तुझी दयाळ दिसत घाल वडा पतीने वडा भवार्थान वडा वरोशान आपल्या काळ समानान ते सवा तुझे मुखा समर्पण दवरता मगळ सोमिया तू आमचे काळजाचे अत्रेक तू जाणाय आमच्या मोतीची चिंता तू जाणाय आमच्या कुडीची आटेविटे तू जाणाय सोमिया तुझे उदंड दयेन आणि उदार ककुलतेन आम्हा सर्वांची मागणी ऐकून घे आमकां मागलेले फोव कर सोमिया सांजुदाच्या मजतीन मागलो उपकार आमकां फोव कर तू भवरतो ककुलता विश्वासी दय आम्हा हर एकल्याची मागणी ऐकताय आशीर्वादांनी भरताय बेसावानी नेटताय जीवित नंदन करताय सोमिया तुका जाव महिमा तुका जाव आराधना वगळाप हालेलुया 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 आयच्या दिसा उदार मनाच्या मनशा मुखार मागताना उदार मन आम्ही दाखोवंक उदार मनाचे मनीस आम्ही साव हस्त्या तोंडात दितले उदारपणाचे व्यक्ती आम्ही सांग तुझी कृपा आमकां भोग कर सोमिया हालेलुया 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 नव्यानाच्या मागणी मुंदारशिया म्हज्या मतीर काडलो काडणं म्हजो बाबार तंदर डोळ्यां पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पुस्तले बुद्वेन पयस नावंडाय हे वर्त्या संत आमच्या काळजाचे गुंडे तावन तूं गोवलो मारता आशा संडलेल्या बरोस तुमचे करीत देणे तुका देवान दिला म्हजे जिनियेचे घंटे गोटे म्हज्या काळजाची कोट सणावन तुका भेटी येता तुझ्या मोवाळ माई पसी नवा देखीत तू म्हाका मोगान आदार सुदार सनवर वडापतीने हांवें तुजे कडेन मागचो उपकार तूं म्हाका जोन दी अशें आमच्या सुमिया जेजूचें महिमे वत नांव तुज्या मजतीन अदीक अदीक प्रगटलेलें जावं आमेन. बगे उजूतात देवा वले कस्त अडचणी निराशेंत असलेल्यांक जेजू मुखार बळ अदीक शरती जावन आसच्या बगे वोन तूं जुतात देवा आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती आमच्या बाप साहेब बिस्प साहेब हेर फुडाऱ्यांक जेजून मजत आनी कृपा दिवन संभाळचे खातीर आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती संवसाराचो उजवाड जावन आसच्या जेजूची सुवार्ता समेस मनशां पावोवंक जेजून आपल्या शेतांत वावरड्यान धरचे खातीर आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती जेजू बऱ्या कवळ्यान समेस्त लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन शांती प्राजित खऱ्या प्राजिताक आनी शांती समाधानाक हाडचे खातीर आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती बगे कुटुंबां येयल्ले सुमया जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती सगळे समेस्त बाबा आनी बऱ्या मनाच्या मनशां जेजून सासणीक आनी शांती आनी निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आम्हा पासून जेजू लागीं आमी विनंती समेस्त आनी जेजूच्या बळादी कृपे वरून संवसाराच्या तळण्यांचेर संवसाराच्या बुलवण्यांचेर आनी कुडीच्या आक्रमणाचेर जैत वरच्या की आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती कर प्रार्थुया महिमेवंत धर्मदूत आनी रक्त साक्ष बगे उजूतात देवा तुवें जेजूचो मोग साहित्य वांटलाय तो मोग आमच्या काळजांनी तूं सडय पथकाचे आनी स्वार्थाचे वाटो सोडून माया मोगाचे रस्ते दुरूक आमकां बोळ आनी घटाय दी कस्त अडकडी मदें निराशेन आनी बेजारायंत तुजी कुमोक आमकां सदांच मेळोवन दी अशी ह्या जिणेच्या पयना शबित्यान समकोर सर्गीन देवा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक निरंतर आराधन करूंक आमी भोवशें करी क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. एकडी बरदोळे दांबी आमच्या हात आमच्या अर्द्याचेर दवरया विशेष करून प्रतिरितीन सुमया जेजून सांजू दामारी पात केल्ल्या बरेपणाचो उपकार आमी बावडया त्या गजानांक विशेष करून बरी भलायकी फोव जाल्ल्या पासून एकल्याचे रिजल्ट बऱ्यान आयलेल्या पासून दोगा जाणांची एलर्जी उणी जाल्ल्या पासून त्या गजाना भुरग्याचें देणें फोव जाल्ल्या पासून 14 जाणांक काम मेळलेल्या पासून आनी 13 जाणां मागलेलो उपकार मेळलेल्या पासून अर्गां दितात तांचे सांगता आमचे अर्गां गुंथया सर्गींच्या बापाक आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सोमया जेजू उगळप तुका सोमया जेजू स्तुती तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू वंदन तुका सोमया जेजू हालेलुया 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 मंगळ सोमया सांज उरता देव मुखांतर तुवें आमकां फोव केल्ल्या सर बरेपणा पासून उतरल्या दया पासून बेसांव पासून आशिर्वादा पासून तुका आमी अर्गां दिता तूं भोवरतो काकूळ धर्मगळी मैपासी आम्हा समेस्त आशिर्वादांनी बेसांवांनी भरताय तुजे उदंड दये खातीर तुजे बेसांवा खातीर बरे भलायकी खातीर समाधाना खातीर तृप्ती खातीर जैता खातीर तृप्ती खातीर समाधाना खातीर शांती संतोषा खातीर तुका आमी अर्गां दिता सोमया हालेलुया 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 अर्गां तुका सोमया जेजू गुलाब तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू हालेलुया 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 हालेलुया
सर्गींचे बापा जेजू क्रिस्त ते आमकां नव्यान जिनीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्या की बापा बगेन तद्दे मरिफात आमी तुका अर्गां सर्गींचे दिता बापा तुझ्या पवित्र सभेन बऱ्या गुळ्ळेच्या जतनान आमकां सांबाळलेल्या की बापा बगेन तद्दे मरिफात आमी तुका अर्गां बापा ह्या दिता नव्यानाच्या कुटुंबा बागेवंतात देवाच्या मजतीन तुवें दळसू केल्ले आनी मुखार करूंक कुशवेल्ले उपकारां पासत बापा बगेन तद्दे मरिफात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुजे तेपात येतल्या सुख नासतना कुमोग केल्या आनी कश्टां निराशेन सांबाळून धरलेल्या की बापा बगेन तद्दे मरिफात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुज्या दैवी मोगान आमकां पातकातां सुटका दिल्या वेळी मती उसवाड दिल्या आनी गती दुखीने आमकां बुजवाण दिल्या की बापा बगेन तद्दे मरिफात आमी तुका अर्गां बापा दिता तुझ्या एकल्याच्या निदपताचे तुझे नाव तुवें देवसरार्थ तरिल्ल्या आनी बिजूर काळजाच्या पवित्र आत्म्या दिवच्या गठ्यान बरलेल्या की बापा बगेन तद्दे मरिफात आमी तुका अर्गां दिता या पुणतळा सांजुदाच्या भक्तिकाची मागणी ऐकून तांची खंत बेजाराई पयस केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्दे मरिफात आमी तुका अर्गां या बघेवन दिता सगळ्या सांजुद मकांत्र जायत्या जपां केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्दे मरिफात आमी तुका अर्गां सांजुदाच्या दिता मजतीन या पुणतळा सबार प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्दे मरिफात आमी तुका अर्गां सांजुदा दिता मकान आमी मागले सर तुझ्या कुशप्रमाणे वेळा काळात तीच आमकां फावो केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्दे मरिफात आमी तुका अर्गां आमी दिता सर संगत मेळोवन सुमयन शिकलेल्या मागणी संगत माग्या आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडों दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावंडा पासो देवा लागीं आमी विस्वासान मागुया सर्वेस्परा आमकां वायटांतली आनी अनुवरांतली निवारी आयक आमचें प्रार्थना येसू मिया सर्वेस्परा पिडेस्ताले आमच्या भाव भयणीचे कस चळू करी आयक आमचें प्रार्थना येसू मिया सर्वेस्परा पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पित जाल्या धाकटेल्या नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयक आमचें प्रार्थना येसू सर्वेस्परा मिया सकड पिडेस्तां ताळणे आनी पातकांतली निवारी आयक आमचें प्रार्थना येसू सर्वेस्परा मिया तुझ्या मनेऱ्या दवरच्या पिडेस्तां जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी आयक आमचें प्रार्थना येसू मिया सुगीच्या बापायच्या दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सर त्या समाजारी कर्ण सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिनियेत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव करे आयक आमचें प्रार्थना येसू सर्गीचे मिया बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरले ते आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयता ती सर्व ते सवा तुज्यारी कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसू मुगळ मिया बापा गांवांत तशें परगांवांत फोव ते काम नासतना कुस्तूंच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकुळत करे तांकां बरें काम फावो करन तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसू दयाळ मिया बापा फवती जिनी संगाती वा संगातीन मेळनासतना कुस्तूंच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिनी संगातीन वा संगाती मेळोवन बरें कुटुंबाची जिवाचे देणे फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसू सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशिल्ल्या सर काजुरी जोड्यांची बिरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो करन तांचो कुटुंबा संतोष चडय म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसू मिया आसतावन पयले क्लास तो 5वी क्लासी पर्यंतली भुरगीं सुमार 20 म्हयन्या उपरांत पयले फावटी इस्कॉलाक येवच्या संदर्भात तांचे तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल तशेंच नव्यान इस्कॉल उक्तें जावन इस्कॉला वेच्या सर्व भुरग्यांचेर तुजें बेसांव घाल ताका सर्व वायटांतलें विघ्नांतलें अनुवरांतलें आनी कोरोना पिडेच्या मारेकार आकांतांतलें तांकां निवार म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसू मरी मिया एपिडेस्ताचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयकून घे नमारणी एका कुर्तीचे माय नवान आमचे जीव अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशी वेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कर उस्कार सोड आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शके ते तुजे काकू दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचें सदी फळ जेजूक आमकां दाखय ए दे अडये मोगडी दुलोबी अवंकार मरये मोगळ भाव भयणी नो पिडेस्त आमच्या भाव भयणी सौडास कड्या आमच्या कुटुंबांत पिडेस्ता साथ आमच्या भवारी पिडेस्ता साथ आस्पत्र्यांनी आनी इतर सुवात्यांनी कस्तोंच्या आमच्या भाव भयणींचो पिडेस्तां सौडास कड्या तांचे बऱ्या भलायके पासत सुटका सुडोवणे पासत आमी मागया त्रिएका देवाची मजत मागून त्रिएका देवाक वंदन सांगता आमी म्हणया महिमा तुका सरपदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सुडोवन दिवच्या दडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे सकत मनशा सेम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर्व आमची पिडा गुण करून तुवें कुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्रात्म्या आमच्या बुजवंडरा कित्याक तूं आमचे सर्व पिडा शिडा तुज्या बळाधिपत्वेन गुण करताय प्रार्थुया भूदयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तानी मतीच्या वाकुडीच्या पिढीनी कस्तूंच्या तुझ्या साकरणीचे दयाळ दिश्ट घाल तुवें रसिल्ल्यांक तांकां नवो जीव दिवच्यो आबरीत कर अशें पातकांनी तळ जावन पिडे शिड्यांतले गुण जावन वेगिस्तानी भलायकी जोडून फोव कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं
सुमियेचे नावी आमचो आदार ताणी रचला सर्गानी सर्वेस पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे प्रार्थुया उदया सुमिया बवर्तनच्या बुजवणदारा तुझी मीत में नातली दयाळ आमी मागतां पिडिशिडेन कुस्टूच्या तुझ्या भुरग्यां तांचे राखण बुडयसान समाधानार सांबाळून दीत एकामेका सुख समजोडी माना बैत पयस करून एकामेका काळजातून बगसून चिवूंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कस्तावरी सुदारून तुझे दयेन तांकां आपूण बरें जाल्या म्हणून बगून दी तूं दयाळ समीस दासांच्या संगात राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेस्तान तुका अर्गां दिवन दीत जोची येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पर देव देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळचो प्रकाश तुमचेर फांको तो तुमकां माई पासान आनी काकुळटीन वागोव दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संसार सरा पर्यान आमचे संगात आसा तो तुमचे सवें रावून तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावून आनी तुमची राखवण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे थंय आसचे सर्व वायट भस्मन उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर्पद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं असो नियात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे आराधनाक आमी आयती जावया सुमयेचें हजरपण आमच्या मदें आसा हे विधीर क्रिस्त मुखांतर सुमया आमकां आशिर्वादांनी व्हरता हे सुमयाक आराधन करून आमी सांगाता गावया आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधन आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधन देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार देव तो आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार जेजुराया मोगाळिस्ता करता स्तुती आराधन जेजुराया मोगाळिस्ता करता स्तुती आराधन जीवनासा आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार जीवनासा आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार पवित्रत्म्या परकलिता तुका जावं महिमा तुका आराधन तुका जावं स्तुती तुका जावं गळाप सस्ताच्या सस्नाकी पवित्रत्म्या परकलिता करता स्तुती आराधन पवित्रत्म्या परकलिता करता स्तुती आराधन अज्ञान रावताय करपेन भरता सर्पण करता
अज्ञात रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 आयला बाप्पा तुझ्या चरणी आयला सोम्या तुझ्या चरणी आयला पवित्र आत्म्या तुझ्या चरणी सर्पण करता तुमका आराधन तुमका नमस्कार स्तुती करता तुमका आराधन करता तुमचे वरच्या मानान आणि महिमेने तुझा स्तुती करता सोम्या हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमिया जेजो आराधन तुका सुमिया जेजो क्लब तुका सुमिया जेजो आराधन तुका सुमिया जेजो हालेलुया 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 अर्गान जेजो क्लब जेजो सुची जेजो आराधन जेजो हालेलुया अर्गान तुका सुमिया जेजू उगलब तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 बसया मुगल भावनो भयणीनो आमचो सुमिया आमच्या मदें आसा हांगासरी आयच्या दिसा नव्यान असो 7वो दीस आमी आचरण करतना आमी आयकल्लो संदेश कितें कसलो संदेश आमी आयकलो आयच्या दिसा हा कितें आयकलो संदेश आयच्या दिसा आसता तोंडान दिता तो देवाक चड मोगा आसूं दिवच्यो सरसंगती आसात कितें पुरो आमी दिवयेत वेळ दिवयेत मागीर कितें दिवयेत कितें आमी दिवयेत हा कितें दिवयेत सांगा बळ्या सेवा आमी दिवयेत वेळ आमी दिवयेत आमचें तें आसलें बरेंपण म्हळ्यार जायत्यो वेळ सेवा मागीर आमचें तें आसली बुजवण आमचें तें आसलें धैर्य आमचें तें आसलें समाधान आमचें तें आसली ती दादोसकाई आमचें तें आसलें तें तृप्तीचें जिवत आमचें तें आसलें एक पाठिंबो दिवचें प्रोत्साह दिवचें संगत दिवचें तसलें उत्तेजन दिवचें तसलें एक देणें आमी हेरांतय वांटून घेवयेत कोणाकय आमी दिवयेत कोणाक तें दिवयेत कोणाक दिवयेत कोणाक हा कोणाक तें ना पळय कोणा लागीं वेळ ना कोणा लागीं समाधान ना कोणाक तप्ती ना कोणाक धैर्य ना कोणाक सकत ना कोणाक कितें भलायकी ना कोणाक समाधान ना कोणाक दूख आसा तसल्यांक आमी तें दिवंक जाय तसल्यांक आमी दिवंक जाय तशेंच आमचें तें आसलें धनदेरवें आमी दिवंक जाय थोडे आसात थोडे व्यक्ती ताका दिवचें म्हळ्यार बारी खुशी कसलो संतोश म्हणना हा कितलो संतोश म्हणना मोडक्यांत इल्लीशी पेज आसूं दी कोणी आयले जाल्यार वाडटात आनी तूं जेवली हांव जेवली आबा हांव जेवली म्हजें पोट भरून जेवन उरलें कशें भितर दवरचें न्ही म्हूण वाडटात पूण एक्चुली ती व्यक्ती जेवंकूच ना तसलें बरें मन 4 कुडके मासलेचे आसात सगळें वाडचें आपणाक ना पूण हेरांनी जेवल्लें पळोवन हेरांनी केल्लें पळोवन संतोश पावची थोडी व्यक्ती आसात उदार मनाची आसता तोंडान दिवची मस्त कडेन पळयलो हांवें थोडी व्यक्ती आसात कश्ट काडटात मस्त काम करतात इल्लो सांबाळ मेळटा पूण तांतलें कांय इल्लेशें दान दिवचें आसात एक व्यक्ती आसा ती घराचें काम करता आनी घराचें काम करून मेळ्ळेलो इल्लोसो सांबाळ उरोवन इल्लेशें दान करची वर्ती सेवा वर्ती एक बरें मन तिचें तें आसा आनी ती म्हणटा हें दिल्ल्यांत म्हाका संतोश भोगता एक व्यक्ती आसा उत्तर प्रदेशाच्या स्त्रियेची
सेवा करते आसा परगमांत सेवा करते आसा तिची सगळी साखरी करता आनी मेळ्ळलो काही इल्लो सांबाळ आपल्या पुताक आपल्या घोवाक आनी गरजेवंतांक विशेष करून कांयच दवरिनासतना सर्वस्व दिता आनी ती म्हणटा हांवें घडलेल्यांतले तांकां दिल्यार म्हाका उरती दादोस काय पळया कितलें बरेंपण कितलो संतोश असलीं मनशां आसात असलीं मनशां आसा संवसारांत उदारपणान संतोशान दिवची कांय आपणाक कांय भितर कांय दवरनासतना मडकेंत कांय इल्लेशें पेज नीस दवरनासतना कांय एक मातसो कुडको दवरनासतना पुरा वाडची मनशां आसात ह्या संवसारांत कित्याक ती देवाचेर विस्वास दवरतात देवाच्या उस्त्राचेर विस्वास दवरतात आस्त्या तोंडान दितात ती देवाक मोगाचें म्हणलें तें जाणांत आमी पवित्र पुस्तकांत पळयता आमी कितें कोण पडा पवित्र पुस्तकांत उदारपणान दिवचीं आसात पळया ती एक विधव स्त्री एक तांब्याचें नाणें तिचे लागीं आशिल्लें एकच नाणें तिच्या उस्तुराच्या पोंताक गांठ घालून दवरलें तिणें पळया त्या जेरुजलेमाच्या देवळाच्या त्या हुंडेन ती घालता एक तांबें तिचे लागीं आशिल्लें न्ही नातिल्ल्यांतलें ती घालता जेजूक बारीक ती खुशी जाता पळया भारी पसंद जायचें ती विधव स्त्री एलिया प्रवादी थंयसर गेल्ल्या वेळार मडकेंत इल्लेशें पीठ आशिल्लें एक मात्र भाकरी जाती आनी बुकेल्ल्या त्या तिच्या भुरग्याक तें दवरलेलें पीठ तें आनी एलिया प्रवादी वचून तिचे लागीं मागतना म्हाका ती भाकरी दी ना ती म्हणटा ना एकच भाकरी करचें तितलें पीठ आसा इल्लीशी भाकरी भाजचें तितलें मात्र तेल आसा जर तर ही भाकरी तुका हांव भाजून दीन जाल्यार हांवें आनी म्हज्या पुतान मरोचें पूण एलिया म्हणटा व्हडली म्हाका ती भाकरी दी आनी ती विधव स्त्री कितें करता ती आसली भाकरी ताका दिता म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो पळया कितलें उदारपण अब्राहाम आयलेल्या हर एकल्यांक वाटसुऱ्यांक आसरो दितालो जेवण दितालो खाण दितालो मात्र न्ही ताच्या आस्तींतलो एक वांटो समेत दितालो दांत एक वांटो तो दान दितालो पळया कितलो उदारपण असो अब्राहाम जालो आशिर्वाद सर्व जनांगांक म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो कितलें उदारपण सुरवेल्या पवित्र सभेंत धर्मदूताचे कृत्य पुस्तकान पळयता सुरवेल्या पवित्र सभेंत सुरवेल्या पवित्र सभेचे सांदे आपणा लागीं आशिल्लें आस्त मदेक आपणा लागीं आशिल्लें दुडू बादेक सगळें विकून धर्मदूतांच्या देवकोनाच्या पांयां समर्पिताले जे पेद्रू कार्नेलाच्या घरा आसतना थंयसर एक थोंटो मनीस आशिल्लो आनी हो थोंटो मनीस पेद्रू लागीं भीक मागता पेद्रू लागीं दिवंक एक रुपय ना एक नाणें नातिल्लें आनी पेद्रू कितें म्हणटा म्हाका तुजे लागीं दिवंक एक रुपय ना एक नाणें ना कांय ना पूण देवाचें उतर आसा देवाच्या उतरान तुका सांगता तूं उठ आनी चल आनी तो थोंटो मनीस उठून चलता म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो तसलें एक उदारपण आमचें तें आसूंक जाय देखून असले उदारपणाचे मनीस जायते जण आमच्या समाजांत आसात आमच्या गांवांत आसात आमच्या कुटुंबांत आसात त्या पासून आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय देखून आयचो संदेश कुटुंबांत उदार जावया आमी कुटुंबांत थोडे फावटी पती उदार जायना जाल्यार पतीन उदार जायना जाल्यार भुरगीं उदार जायना जाल्यार सगळीं सुराती कंजूस जालीं जाल्यार फकत दुडवान बदकान मात न्ही वेळ दिवच्यान समाधान दिवच्यान संतोष दिवच्यान तृप्ती दिवच्यान पाठिंबो दिवच्यान प्रोत्साह दिवच्यान सांगातपण दिवच्यान आमी सुराती जाल्यार आमचें कुटुंब संतोषाचें जायना आमचें कुटुंब रडकुरें जाता कुटुंब ना समाधानाचें जाता कुटुंबांत एका रितीचो बनपास उपसता देखून देवाचें उतर म्हणटा कुटुंबांत उदार जावंक जाय त्या पासून पळया तें उदारपण जर तर देवान आमकां दिलां जाल्यार देवाची स्तुती करूंक जाय आमी
देवाची स्तुती करच्या आधी थोडे पोटे आम्ही कंजूसगिरी दाखयता ताळये पेटयनाव हात उबारनाव समयंत करना सुबीत करना आमी गायनाव बरो देवान आमकां ताळो दिला घट्ट ताळो दिला बरो ताळो दिला बरे आमकां हात दिल्यात अर्दो अर्दो हात दिवन आमकां बरो हात दिल्या बरी बोटां दिल्यात बरी खूड दिल्या बरी सकत दिल्या हां हे सगळें दिलां पूण जाल्यार देवाची स्तुती करच्यांत आमी कंजूसगिरी करता देवाची स्तुती करच्यांत आमी सुराती जाता आमी सुराती जाता आनी तो व्हडलो कितें जातलें देव सार आमच्या हाता पांयांक वेडो घालतलो आनी आमी आनीकी चड बांद पासाचे मनीस जाताले हांव आनी चड अस्क जाताले हांव आनीकी पिडेस्त आमी जाताले हांव देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी देवा थंय उदार सांगूंक जाय पेल्या थंय उदार सांगूंक जाय देखून ही स्तुतीची गीत आमी गावया उबी रावया स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा रचणाराची तुम्ही स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा दुनिया देवाची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा सौम्या जेजूची स्तुती करा रायाची स्तुती करा सौम्या जेजूची स्तुती करा रायाची स्तुती करा सौम्या जेजूची स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्रत्वाची स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्रत्वाची स्तुती करा पराक्लिताची स्तुती करा पवित्रत्वाची स्तुती करा पराक्लिताची स्तुती करा पवित्रत्वाची स्तुती करा स्तुर्पेवंताची स्तुती करा पवित्रत्वाची स्तुती करा कृपेवंताची स्तुती करा पवित्रत्वाची स्तुती करा हालेलुया 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 आमच्या सम्याची स्तुती आमच्या देवाची स्तुती आमच्या पवित्रात्म्याची स्तुती आम्ही करूया सगळ्या खालसां सगळ्या सक्तेंची स्तुती करूया हालेलुया 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 सगळ्या खालसां आमच्या सम्याची स्तुती करूया भगवंत देव आमचो काकुळतीचो सागर काकुळतीचो सागर आमचो दैत्य आमची सकत आमचो बळतो आमच्या देवाची स्तुती करूया हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Ergan tuka sumiyanjiz, uglab tuka sumiyanjiz, aradan tuka sumiyanjiz, stuti tuka sumiyanjiz. Hallelujah, 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 hallelujah. Ergan tuka sumiyanjiz. Oglap tuka sumiyan Jesu, stuti tuka sumiyan Jesu, aradan tuka sumiyan Jesu. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Boshyam. Ogal bawan obaini nom. Ami zaite puti surati zatau surati. Tuluyan thinki gadasa. Kuridu pondala mallat kurdu povara balli man. Nengi kuson gelere wudni
दिवन वचून वचो कितली सुरात ही म्हणना. हांव ल्हान आसतना शेजारच्या घरा एक टी व्ही पळोवंक येताले आमी कळ्ळें. आमी तांगेर गेल्यार तांकां इतलें किरी किरी जावचें. आमी आयले म्हणटा आनी फ्यूज काडून सोडचो घरचो फ्यूज काडचोत आनी म्हणचे आमची टी व्ही सामान आम. आमी गेल्या उपरांत ऑटोमॅटीक टी व्ही सामान जाता. आमी आयले म्हणटा ऑटोमॅटीक पाड जाता. पयलीं फोनां आसलीं आमच्या घरांनी फोनां नासलीं, दुसऱ्यांच्या घरा आसलीं, 4 कास आसलीं आमच्या घरा. आमी ती फोनां गेल्ल्या वेळार आमचे फोन आजूच पाड जाला. पळय गे म्हणून बेजारान फाटीं गेट काडून फाटीं येतना फोन रिंग जाल्ले आयकताले आनी आमी आसतना मात पाड जावचे फोनां. सुरात सुरात दिना आमी. बोल्सांत बोल्स भरून पयशे आसा जाल्यार एक उदारपणान एक 10 रुपये गेल्या, एक 100 रुपये गेल्या म्हळ्यार आमकां सुरात सुटना. उदार जावंक मस्त देवान थोडे पटी जायतें दिल्लें आसता, पूण देवान दिल्लें देवाक दिवच्याक आमी आत्मोटवो केल्लो आसा. आत्मोटवो केल्लो आसा. थोडे फावटी अशी सुरात करता आमी काणा वरवून ती सुरात करता. वाडटानाय कांपोवन कांपोवन वाडची मनशां आसात, कांपोवन कांपोवन वाडची आसात. एक फावटी एका फिरगजेंत हांव आसतना, ह्या फिरगजेन न्ही दुसऱ्या फिरगजेंत लकी डिप्पाची कुपानां आसली CODPची. ती एका घरा व्हरून गेलो. मस्त तांचे लागीं तोट आसलें, मस्त तोट, मस्त माडी पुरा मस्त पोपळ जातालें. एक बूक काडूंक आसलो एका कुटमाक, एक बूक ताका तो बूक दिलो. एका बुकाक 100 रुपये. आनी त्या मनशान म्हळें हांव बूक काडना, हांव टिकेट काडना. मागीर हांवें वत्ताय केली. ताणें 2 टिकेट्यो काडल्यो 10 रुपयांच्यो, 2 टिकेट्यो 2 टिकेट्यो 20 रुपये दिले. इतलो आसुल्लो मनीस. हांव फाटीं आयलो 20 रुपये काण घेवन. एप्रील मेयांत जुलय म्हयन्यांत हो मनीस धांवन येता म्हजे लागीं आनी म्हणटा, फादर 3 पोटी माडी हांव वखद दिलें, 3 पोटी माडी हांव वखद दिलें, पूण कितलें वखद दिल्यार रोग रावना फादर. कांड पटे रोग माडयेर आले, इतलें पोपळ पुरा सकयल पडलां. कित्याक सकयल पडलें तें? येदलो मुसो लागनातलो रोग कित्याक लागलो? 100 रुपये तुजे लागीं दिवंक नातले? बिकेन रडोन रडोन नाका वत्तायन 20 रुपये, 20 रुपयांक 20 लाख रुपये लॉस जाले ताचे. 20 लाख. देवाक असाध्य म्हणलें केंचें ना. देवाक सरसंगती साध्य. आसत्या तोंडान दिता तो देवाक चड मोगासो. न्ही फकत दुडू भांगार, तुजो वेळ, तुजी देणी, तुजी तालेंतां, तुजी सकत, तुजें समाधान, तुजो संतोष पेल्याच्या बरेपणा खातीर दिवंक तुका जाता जाल्यार ताजो प्रतिफळ तुका सुकोसो ना. सर्वेस्पर देवाचें उतर म्हणटा, तुका हालोवन दोलोवन बरोवन चेपून बरोवन दितले, तुका बरोवन दितले. कशें कुर्किलांत पयलें कोली भरतले बळे, कशें कुर्किलांत कोली भरतले वा वालीच्या कुर्किलांत कोली भरची, चेपून चेपून दामून गुड्डावन तातूंत आडारां कांटे असले पांयां तोपल्यारूय ओडना. चेपून चेपून खोली भरची आसली आनी ती भायर ओडिजे जाल्यार कुयती घालून बोन्स घालून ओडिजी आसली. कुलयेच्या मुठ्याक वयगी कुलयेच्या त्या मुठ्यान करतल्या बळे ताचेर चेपून दामून. आनी देवाचें उतर म्हणटा, तस जाल्यार मनशाक बरोवन बरोवन दामून चेपून दितले. थोड्यांक तशें, थोड्यांक हंकार गर्व आसता, थोडे पटी गर्व. आनी विचारल्यार मात दिवचें नातल्यार दिना. कोणा खातीर दिवचें? सोम्या खातीर दिवचें आनी कोणा खातीर न्ही. देखून तुवें कोणी विचारचें म्हणना, सोम्या खातीर तुवें केदाळाय दिवेत. आनी देवाचें उतर म्हणटा, उजव्या हातान दिल्लें दाव्या हाताक कळना जावं, कोंब बुगी नाका.
हांवें तितले दिले हांवें इतले दिले उजव्या हातान दिल्लें तें दाव्या हाताक कळना जावं आनी हें जावन आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्यान आमचें तें दिवचें उदार मन 2 पाठिंब्याची उतरां 2 प्रोत्साहाची उतरां 2 एनकरेजमेंटाची उतरां तुवें दिल्यार भोंवता आमी इतली सुराती जाता बड्या कशें थोडे उदार आसात थोडे सुराती आसात थोडे कठीण सुराती आसात देखून म्हज्या मोगाचे भाव भयणी देवाचें उतर आमकां म्हणटा ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನು ಹೊತ್ತು ತಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಕೊಂಡು ಹೋಗು म्हळ्यार जल्मोन येताना तूं कितें हाडून आयिल्लोय आनी परत तूं मरतना कितें व्हरतलोय एक सुरो आयिल्लोय एक सुरो तूं येतलोय येताना कांय तुवें हाडूनाय बट येताना कांय व्हरून वचनाय जे कितें तुवें हांगा आपणायलां देवान दिल्लें देवाक दिवचे प्रयत्न कर देखून म्हज्या मोगाच्या बाबणी घडी वर दोळे दांपया आमी देवा लागीं माप मागूंक आसा आमची कोरोना आकंताच्या काळार आमचे पयशे आशिल्ले पयशे आमकां जेवंक दिवंक शकनात कोरोनाच्या काळार आमचे लागीं जायतो दुडू आशिल्लो दुडू आमच्या आस्त बुदीक जावंक ना बायल इंगड घोव इंगड जाली भुरगीं इंगड आवय इंगड जाली पिडा लागिल्ल्या बायलेक आस्पत्रेंत घालें घोव भुरगीं बायल भुरगीं गांवांत घरां आसलीं आनी ती वळवळून ते मेली पयशे आसून पयशे नातिल्ले बरी जालें सगळें लॉकडावन जालें सगळीं भितर बसलीं म्हयन्या गांठले भितर बसलीं हप्त्याक 1 पटी 2 पटी वरवीं हाडूंक धाडली लायन रावली आतां पयशे आसात पती खाली आसात पती वरवेंनी भरली नात लोकांनी भांगार केल्यांनी भितर दवरलें आनी अचानक हांगासर कोरोना पिडेक बली जाली भांगार थंयच उरलें कोणाचें जालें तुजें भांगार तुजो दुडू तुजें आस्त तुजें बडी तुजें जिवीत जावंक ना तुका एक मूठ शीत जावंक ना तुवें खावचें खाण जावंक ना तें तशेंच उरलें म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो ह्या मुखांतर आमी चिंतूंक जाय व्यर्थ सगळें व्यर्थ देखून देवा मुखार कितें तुजें बरेंपण तुजें उदारपण तुजें आस्तें तोंड आस्तें मुखामळ भोव गरजेचें म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दितना एक घडी दोळे दांपया आमी खंयच्या जाग्यार आसा आमी उदारी आसा आमी खुशाली आसा आमी बऱ्या मनाचे आसा आमी देव शांत संतोषान आस्त्या तोंडांत देव खुशी व्हरता आमी तर देवाक अर्गां दिव्या नांतर तर आमी सुकून पडल्या तर सुमे लागचें बोगसाणें मागे आमी सुम्याची काकुळत मागे सुम्याच्या रक्ताची काकुळत रक्ताची ससाई रक्ताचे बोगसाणें मागे आमी जिजू तुज्या रक्तान म्हाका सुडक दी जिजू तुज्या रक्तान म्हजी पातकां तूं बगो जिजू तुज्या रक्तान म्हजे अपराध पुसून काड तुज्या रक्तान सुम्या म्हाका नवो कर जेजू तुजें रगत म्हाका सुडका दिता जेजू तुजें रगत म्हजी पातकां बक्षिता जेजू तुजें रगत म्हाका नितळ करता जेजू तुजें रगत म्हजें जिवीत बदलता जेजू तुज्या रगतान म्हाका सुडक दी जेजू तुज्या रगतान म्हजे अपराध पुसून काड जेजू तुज्या रगतान म्हजी पातकां तूं बगो तुज्या रगतान सोम्या म्हाका नवो कर तुज्या रगतान सोम्या म्हाका पवित्र कर तुज्या रगतान सोम्या म्हाका बाचाव कर
वगळ भाव भयणीनो, सुमयाक आमचें समर्पण करया ह्या वक्ता. एक घडी भर सुमया पळया. बोवापूर बायची आमची कूड आसा, बोवापूर बायची आमची सबाय आसा, बोवापूर बायची आमची सकत आसा, आमची जाणवाय आसा, बोवापूर बायचे आमकां शिकाप आसा, बोवापूर बायचें बोवर्तें आमकां काम आसा. आमचे लागीं जायतो दुडू आसा, आमचे लागीं जायतें बगर आसा, आमचे लागीं नग आसात, आमचे लागीं जायतें आस्त बदीक आसा. एक घडी भर सुमया पळया आनी ते सगळे तुमची मती काडा. आनी हर एकल्या सुमी म्हणटा, अळे बाबा, अळे भयणी, अळे पुता, अळे दुवे, अळे इश्टा, आयच्या राती तुजो आत्मो हांवें तुजे लागसो पाटी सारसो आसा. तुमचे सगळे आस्त बदीक दवरा, तुमची सोबाय दवरा, तुमची सकत दवरा, तुमचे शिकप दवरा, तुमचे काम दवरा, सगळे सोम्या मुखार दवरा आनी ही उतरां आयका. आयच्या राती हांवें तुजो आत्मो पाटी सारसो आसा. तर हे सगळे कोणाचें जातलें? कोणाचें जातलें? 50 आनी 60 वर्सांचो एकलो मनीस कालच्या दिसा तो कातरांत देवाधीन जालो की म्हाका खबर मेळ्ळी. फादर मॅथ्यूवासाचें मरण पळोवन आसलो तो. मरण पळोवन जाल्या उपरांत हांव बाथरुमाक वता, न्हावंक वता म्हणून न्हावंक गेलो बाथरुमाक. कळ्ळें की 5 मिनटांनी न्हावन भायर येवन मनीस अर्दो घंटो जाल्यार भायर येवंक ना तो भितरच बाथरुमांत. बायलेक शॉक जालो, बायलेन बडयले आवाज येवंक ना. शेजारच्यांक आपोवन बागील उक्तें करतना टॅपाच्या पोंदा पडून थंयच सरला. पडतना उंदूत कसो टॅप उक्तो जाल्लो की तें उंदूदा गिजराचें येवन तोंडार पडून सगळें तोंड उकडून गेलां. आमचें जिवीत केदळा म्हणलें आमी नेणाव. आमचो भाव याजक अचानक म्हणलें बरी. आदल्या ब्रेस्तारा वाराड्या पत्र्याची मिटींग जाला, दुसऱ्या ब्रेस्तारा तो देवाधीन जाला. वाराड्याच्या मिटिंगा वेळार आमी कोणेंय चिंतूं ना येवच्या ब्रेस्तारा आमचो फादर मॅथ्यू ना म्हणून कोणेंय चिंतूंक ना. खुशाल बरीत आसले आमी, संतोश बरीत आसले आमी. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सुमी म्हणटा आयच्या राती तुजो आत्मो हांवें तुजे लागसो पाटी सारसो आसा. कोणाचें? उदार सा. समर्पण दी सगळें तुजें देवाक. तुजी कूड समर्पण दी, तुजे शिकाप समर्पण दी, तुजी जाणवाय समर्पण दी, तुजें त्राण, तुजें बोळ, तुजी सकत, तुजी वडविकाय सगळें सोम्या समर्पण दी. तुजो दुडू, तुजे भांगर, तुजे आस्त बदीक सगळें सोम्या समर्पण दी. जर तर सोमी तुजेर दयाळ जायना, जर तर सोमी तुजेर उदार जायना, जर सोमी तुजेर काकूलदार जायना, व्यर्थस व्यर्थ, सगळें व्यर्थ व्यर्थ. इकडे दोळे दांबिया सुमया, आमी अस्कत भुरगीं तुजी उदका वयल्या बुळबुळ्या बरी आमी. जोर पावस येतना जलांत उदक आसा त्या उदकाचेर पावस पडटना थंय बुळबुळो येता, पूण खिणा भितर तो मायक जाता तसले आमी. आमी उदकाच्या आमी कोल्या वयल्या उदकाच्या थेंब्या बरी, कासुळीच्या कोल्यार वा तेराच्या पाण्यार आसच्या त्या उदकाच्या थेंब्या बरी. तें उदक सुबी दिसता ल्हानशें, तें वज्रा बरी परजळटा, पूण वारें आयलें जाल्यार हालोवन दोलोवन सकयल पडटा, आमच्या हातांत तें मेळना. तसले आमी खिणा भितर नास जातले आमी. आमचो स्वास तुवें दिल्लो तो तूं फाटीं घेताय. आमचो आत्मो सर्गीत हांव देवान आयलोलो तो झडते उबो जाता, पूण आमची सुबायेची कूड, बळादी कूड, परंबळीक स्वादी कूड ती किडे खातात, माती खाता ती सिमिस्त्रेंत. कितें आमचें कांयच ना, आमचें कांयच ना. हांवें म्हणूंक नजो हो संवसार म्हजो, हांवें म्हणूंक नजो हें घर म्हजें, हांवें म्हणूंक नजो ही आस्त म्हजी, हांवें म्हणूंक नजो हो दुडू म्हजो, हांवें म्हणूंक नजो हें भांगर म्हजो. म्हजें न्ही तें सगळें तुजें. म्हजी सकत तुजी, म्हजें बोळ तुजें, म्हजी जाणवाय तुजी,
मुझे सगळे सर्वस्व तुझे सोम्या तुझे सगळी हांव समर्पण दिता तुझे खातीर हांव समर्पिता आनी म्हणटा मुझे सगळी राव सोम्या मुझे सगळी राव मुझे सुखान तू राव मुझे दुखान तू राव मुझे पिडेन तू राव मुझे भलायकेन तू राव मुझ्या कष्टान तू राव मुझ्या अंधकारान तू राव सगळ्या मुझे जिवितान तू राव नन्ना हत्तीरविरू ऊहिसवी ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಅದು ಬಾರಿಯ ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು Alleluia 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 ಅದು ಬಾರ್ Alleluia 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 एक सूर असताना सोम्या मुझे सांगत तू राव पिढा शिडा आयलेल्या वेळात वयस जाऊन म्हाका सांगात दी तुझे उथर म्हाका बॉल दिवन दी सोम्या हांव मागतना म्हजी मागणी आयकून सकत तुका म्हाका फावो जावं दी तुझे बेसांवांनी म्हाका बर सोम्या आशीर्वाद नेटई ಒಂಟಿಯಾದ ಸಮಯದಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರು ರೋಗದ ಸಮಯದಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿರು ಒಂಟಿಯಾದ ಸಮಯದಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರು ರೋಗದ ಸಮಯದಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿರು ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ಓದುವ ಸಮಯದಿ ಗುರುವಾಗಿರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಮಯದಿ ದೇವರಾಗಿರು ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ಓದುವ ಸಮಯದಿ ಗುರುವಾಗಿರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಮಯದಿ ದೇವರಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಯೇಸುವೇ मुझे संगत राव सोम्या be with me Lord to give me strength to give me health to give me peace of mind ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಅದು ಬಾರಿಯ सोम्या जेसू आमचे संगत राव तू या भक्तीका संगत राव मध्य मोमका मिसाचे बलिदान हे नवेन करता आराधन करतात त्यांचे संगत राव कुणी आत्मेची भलायकी दी सोम्या समाधान दी संतोष दिवंक तू राव बेसावानी भरूंक तू राव कृपा दिवंक तू राव समस्त काय सांभाळूंक तू राव सोम्या आमचे संगता हालेलुया हालेलुया उला मारा हालेलुया
हात बाजूला मारा. हालेलुया हालेलुया निरंतर निरंतर उला मारा. हालेलुया 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 उला मारा सोम्या. हालेलुया हालेलुया सोम्या जेजो हे सगळे भक्तिकाचे तुझा आशीर्वाद घाल. तुझी गुणकाची देवी सगळ्याच्या शिराशिरेर वळे तुझ्या पवित्र कर क्षणो सुनी तळकर तुझ्या नावांत का गुणका तुझ्या नावांत का आशीर्वादी तुझ्या नावांत का बेसवानी बर सर वाईट सकते तो खोटे सकते तो देवसाराच्या नाट्य करण्यात आठ मंत्रात का निवास सोम्या आशीर्वाद लावय बेसवा लावय सोम्या. त्यांची काळजा धरून करी नका त्यांची काळजा मवार कर मासाची कर फादर चालले त्यांचे काळीज काढ मासाचे काळीज रुता कर सोम्या. उदारपणाचे अस्तित्वना दिवचे असलेल्या बोऱ्या मार त्यांचे रुता कर सोम्या. बेसवानी बर आशीर्वाद नेटय कृपेन बर सोम्या सगळ्यात लावय आशीर्वाद लावय. आपण जेजो आपण जेजो टच 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 देम heal them Lord. Hallelujah 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 hala 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 shadaka bala 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 shandaka balandalaya hala 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 ಯೇಸು ಯೇಸು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಯೇಸುವೆ. Hallelujah 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 amen hallelujah hallelujah जेजू सोम्या आमच्या देवा तुका जाव आराधन तुका जाव स्तुती. जेजू सोम्या आमच्या वैजा गुण कर आमकां कोस्तो नसाव आमी पिडे ओळख जाल्या धैरामी सांडला खंतिस्त जाल्या सुडका लाभय. जेजू जेजू गुण कर जेजू गुण कर आमकां पिडेस्त भावा भयणी विविध पिडे वळख जाल्ल्यांक गुण कर जेजू आपण जेजू गुण कर जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. आमचे हात आमचे तकलेचे दवरया. पवित्रात्म्याची मजत मागता मागया आसा. हर एकले आमी पवित्रात्म्याची मजत मागया. ती पवित्रात्म्याची सकत तुमच्या माथ्याच्या त्या केसांतल्यान पांयाच्या नाक्षेपर्यंत वाळून दी. तुमच्या कुडींत आनी मथींत आसली सगळी अस्कत काय पिडा शिडा सर्व नपेस जावं दी. पवित्रात्म्याचो उजो तुमच्या शिरांनी वाळून दी आनी शिरांनी असले सगळे रक्ताचे ब्लॉक्स खांडून दी म्हूण मागा. तुमचे ते आसली सगळी मोतीची विराराई मोतीचे टेन्शन बेबिरांत पयस सरोवन दी. कुडींत आसली सगळी पिडा शिडा नपेस जावं दी म्हूण मागा. पवित्रात्म्या देवान ये पेंतेकोस्ता दिसा मोरयेचेर आपोस्तलांच्या देवान आयलेल्या पवित्रात्म्या ह्या भक्तिकांच्या देवान ह्या वक्ता तांचे ते आसली सगळी पिडा शिडा ह्याच वक्ता तूं नपेस कर. कुडियत्म्याची बरी भलायकी तांकां फावो कर पवित्रात्म्या. तांचे जिवीत देण्यानी बर तांचे जिवीत फळांनी नेटय तांचे जिवीत नंदन कर. देवान हे पवित्रात्म्या देवान अभिषिक्त कर. कृपेन बर पवित्रात्म्या सक्त्यान बर आशीर्वाद लाभय पवित्रात्म्या आशीर्वाद लाभय म्हणून आमी मागया. पवित्रात्म्याचे गीत गायतना तुमचे तो पवित्र उदकाचो शिवर पडटलो. ह्या वेळार ते पवित्रात्म्याची सकत तुमचेर वाळटली वाळटली आनी जी कोण देवाचे उतर ह्या वक्ता आयकतात जी कोण माध्यम मुखांतर हे आराधन करतात देवाचे उतर जावंक पावतली तांची सकत
देवाचे उतर जाऊन पावतली त्यांच्या पवित्र आत्म्याचे आजारपण आणि या देवाचे उतर तुमच्या काना पडताना ते खंडित पवित्र आत्म्याची सकत तुमच्या कुडी कुडीने वळण वेतली सगळी पिडा नपेस जातली पवित्र आत्म्या देवाने अभिषिक्त कर म्हणून आम्ही मागया सर्गींच्या राजाच्या कृपेसरी देवाने आमचेर अभिषिक्त कर म्हणून मागया राजाच्या कृपे जरी देवोन बेगीनच तू मोगाजरी सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन बेगीनच तू मोगाजरी सताच्या आत्म्या सतमाकाशी कर सताच्या आत्म्या सतमाकाशी कै नीतीच्या सूर्या उजवाड फाकै नीतीच्या सूर्या उजवाड फाकै दैदेवच्या आत्म्या बेमोजी धावणार दैदेवच्या आत्म्या भैमोचे धावडाय बुजोच्या आत्म्या खतमोजी निवराय भुजोच्या आत्म्या कदमोजी सर्गीच्या सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोनी वेगीची मोगाजरी सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवाने वेगीस देवाने देवोनी वेगीच मोगाजरी हालेलुया 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 आदोबार हालेलुया 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 आदोबारिया उला मारा समया उला मारा पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर तुझ्या कृपेने आमका बर तुझ्या आशीर्वादाने आमका बर पवित्र आत्म्या आमच्या बगल्यावर आमका वाढता काही पवित्र आत्म्या आमच्या फाटल्यावर आमचे संरक्षण कर आमच्या बगल्यावर आमका संगती पवित्र आत्म्या आमच्या वैरावर निरंतर आमका आशीर्वाद लाभय देवाने पवित्र आत्म्या अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बसवानी बर हालेलुया 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 शदा कबला बला बला शंद कबलंदलई आला 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 हालेलुया हालेलुया येशुवे 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 येशू समया पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर हालेलुया 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 आता बारिया अर्गान तुका सोमियान जेजू अर्गान तुका सोमियान जेजू अर्गान तुका सोमियान जेजू अर्गान तुका सोमियान जेजू उगलाब तुका सोमियान जेजू उगलाब तुका सोमियान अरदान तुका सोमियान जेजू अर्गान तुका सोमियान वंदन तुका सोमियान जेजू तुका सोमियान हालेलुया 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 हालेलुया. सोमियाच्या आजारपण आमी बगल्यान जाल्यार सोमियान आमकां आपलेले म्हूण आमकां बगल्यान जाल्यार जोरान तूं बारया इट्टा तूं बारया जोरान सोमिया ताळयो बेटया जोरान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जोरान हालेलुया 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 तेमी गेली आमी सोमियाचो आशीर्वाद घेवंक गावया गीत हे देवडा सक्रामेंता ये देवोडा सग्रामेता सस्तांगमान करूया पूर्वील्या त्या रूपाबोडा नव्यो रीती आदराया सोलमोन वेचा अस्त्रेशा भावार्थाचे मोडदिल्या जशे बाबा तशेच पुता उल्हासाने स्तुती जाव पदवी महिमा सस्ता सस्ता वेगास्ताळ्या हसी
प्राप्तुया ये देवा या विचित्र सक्रामेता काल तुझ्या कष्टा सोगळा स्वयं का सोडलाय तुझे सुनवणे जवळ सदा समचित मी बघी सरको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्त्या मानकुनो काम दयेन फुव कर असे तुझ्या उतराच्या प्रेरणात आमच्या कुटुंबात तशेंच आमच्या समाजेंत आम्ही जंय आसा थंय सर्व उदार आम्ही सावच्याक जे शेगूण आमचे आसात ते शेगूण आम्ही हेरां थंय वांटून घेवंक जे धनदिरवे आमचे आसा ते सगळे गरजेवंतां थंय वांटून घेवंक उदार मन असावें सांगू आस्त्या तोंड असावें सांगू आस्त्या तोंडान दिता तो देवाक चड म्हणल्या मोग असो म्हणल्या त्या ध्येय काल म्हजी जिवीत ह्या संवसारी सारूंक मोगा कुरपानी सकत लाभय जोची येत आनी राजवळसलो येताय ससनाच्या ससनाक आमी उबी रावया आमच्या हात उबारया सदैव जावं सुमयेचें नांव कितें म्हणा जाय आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं सुमयेचें नांव हां आमी सगळीं निट्ट देवान बऱ्या रुपयाचे हात दिल्यात आमकां कोणी दाक्षिण म्हणून निट्ट हात उबारा निट्ट वयर सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आणि सदा सर्व सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आणि सदा सर्व सदैव जावं सुमयेचें नांव आणि सदा सर्व आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जाव समय आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जाव आतां आनी सदां सर्वदा आता आणि सदैव जावं सुमयेचें नांव सदा सर्व हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 फाल्यां परत सकाळी 9 जावन 10 मिनटांनी तेर्स 9:30 आमीस परत आमी मेळया आनी सकाळी सो 9 असो निमाणो दीस फाल्यां 8वो दीस परवा 9वो दीस देखून सकाळी सांगात मेळोंक उलो दिता आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा म्हूण विनंती करता तुमकां देव बरें करूं निमाणें गीत तुका सोम्या वर्गा दिता तुझी विचित त्यानी आता तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदा सुन्ना वाटता अर्गा तुका कुरपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा रस्ता तू रस्ता हा तुझे नाव पोवी जाव गवंगा रस्ता तू रस्ता हा तुझे नाव पोवी जाव गवंगा मोगाळ पुता सोवे आव्हान मोरी आशीर्वादी आमका बगेन कुर्साचे कुरवेन येवम आमचे देव आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. यवाणी